सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन आणि आयच्या पुस्तकाचे लेखक आणि अणकारपी हांचे वतीन माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. इश्टानो, मनशाच्या आयुष्यात योगायोग हो एक महत्वाचो आणि सुखदिणो घटक. अशाच योगायोगांतल्यान ही आयची दोनूय पुस्तकां संजना पब्लिकेशन्सा मेरेन पावली. भारतांतलें एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व म्हळ्यार नामनेचे श्री रंगा हरीजी हांचें गोवा इले माकम मट्टम तथायु व्यथायु हें मल्याळम पुस्तक गोंयच्या इन्क्विजिशनाचेर बरयल्लें. श्री रंगा हरी हे कोंकणी मनीस, सुंदर कोंकणी उलयतात. आज तांची पिराय 93 ते 94 वर्सां आसा. आपल्या आरोग्याच्या कारणाक लागून तांकां हांगा येवप शक्य जालें ना, पूण ह्या दोनूय पुस्तकांची पयली प्रत तांच्या हातांतल्यान लोकार्पण जाली. एर्नाकुलम जाल्ल्या ह्या कार्यावळीची एक झलक आमी आतां स्क्रिनार पळोवया. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थ प्रदायिनि श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. चंद्रायण चंद्रमाचेरी तेंचो दीस म्हणजे भारता इतिहासांतूं स्मरणमय दीस म्हूण सांगत आमकां. हे दिसा म्हाका म्हगेले एक बुकाचे तो भाशेचें ट्रान्सलेशन मेळूंक आशिल्लें भाग्य मेळ्ळें. एक ओरिजिनालां गोवा इले मतम माटम म्हणटा तातूंत आमगेले दर्शकांनी ट्रान्सलेट केलें. गोंयांत जाल्लेले धर्मांतर कथा आनी व्यथा म्हणटा तो अशी भायर तुमचे वेळी एक दादले मनशाक तो भक्तांचे संतोष आसा तेच म्हणटा. आनी एक तेजेच इंग्लीश ट्रान्सलेशन वेगळें केलें गेलें रामचंद्रा म्हणून. तेन्ना प्रॉसिक्युशन इन गोवा तोय आयलेलो. दोन बुकय भायर आयिल्ले गेले फालू म्हाका चाव संतोष आसा, संतोष आसा. तुगे आमच्या पसंतांकय ह्या कायद्यांतून सर्प तोडवलेलो. तो तोड आमचें कारण न्हय, गोंयचें कारण कितें कारण आसूं पुरो तें जागो मध्यमाक्षी आतां वचून मत इतल्या लडोवंक जाल्ल्यान संतोष. म्हणून आज ह्या फंक्शनचो सगळो जाल्यार भारी संतोश हाडून हांव हे सगळ्यांतून स्विकार करतां. ह्या प्रणांतून हांव भाग काडपां. देखीची ह्यो आमगेल्या कोंकणी भाशेंतून ट्रान्सलेट केलो शणाय आसलें ताका तुगेली भारी भारी भोव कृतज्ञता. तेच म्हणटा इंग्लिशान करता आसा हांवें मागीर प्रोफेशनान वरकता ताकाय कृतज्ञता. ते नंतर म्हाज्या काही सगळ्यां चड बॅकग्रावंड वर्क ते दृढ सोड नाशिल्लें
हे केलेले रमेश पै अरविंद भट कायामा काम करत होता त्याला इंग्लिशान ट्रान्सलेट केलेले बुक हांव सांगले म्हाका रामचंद्रन नायक शरांतमध्ये आता ह्याने कुठला ट्रान्सलेट केलो तो मुखास खूब सून आयलो ह्यो ट्रान्सलेट केलेलो आमगेले विश्वनाथ पांड्यारकर ताका काम करता तसं खूब आठ येयलेले आनी माटी चटक म्हळ्यार पण इंग्लिशान ट्रान्सलेट करता रामचंद्रान तो भायर घेवन आयलो तेणे बरें संच पुजा म्हणून हाचे सगळें फंक्शन ही भांगराचें फंक्शन जेन्ना म्हाका जाम तेन्ना देव आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवो सांगून हांव प्रार्थना हांगा समाप्त करता सपार तुम्हारे हाथों में सपार तुम्हारे हाथों में हम तुम्हें भेद यही हम नर है तुम नारायण हो हम तुम्हें भेद नहीं हम नर है तुम नारायण हो सपार तुम्हारे हाथों में सपार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया सजीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में ही आशिल्ली श्रीरंगा हरी जेन्ना आमी हें पुस्तक भितरलें तेन्नाचे त्या कार्यावळीची एक झलक. कार्यावळीक मुखार वतना ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पणा खातीर आज आमचे मदीं मानेस्त आसात ते अशे सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हणून आमकां भोवमानेस्त एडवोकेट उदय बाब भेंब्रे लाभल्यात. मुखेल सोयरे म्हणून डॉक्टर किरण गुरकुले, मानाचे सोयरे म्हणून भोवमानेस्त पाचू मेनन, डॉक्टर भूषण भावे, भोवमानेस्त पयलू रमेश पै. ह्या पुस्तकाचे इंग्लीश अणकार केल्ले श्री के विश्वनाथ मल्ल्या. ह्या सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता आमी कार्यावळीक सुरवात करया. आनीक संजना पब्लिकेशन्साचे मार्केटींग सांबाळपी आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेशाबाई सिंबा हांचे कडेन मागतात आनी मानेस्तांक घेवन माचयेर येवचे. सगळ्या मानेस्तांक मानाचो येवकार. इश्टानो, काल राती 3 महत्वाच्यो व्यक्ती मंगळूरच्यान आनी केरळच्यान गोंयांत आयल्यात. त्यो म्हळ्यार श्री पयलू रमेश पै, श्री के विश्वनाथ मल्ल्या आनी तांचे बरोबर तिसरे श्री सदानंद भट.
श्री सदानंद भट हे उद्योजक, कोंकणी कामाक सदांच आदार करपी. तांची हालींच 2 पुस्तकां गोंयच्या गव्हर्नराच्या हातांतल्यान प्रकाशीत जाल्यात. कोंकणी साहित्य अकादमी केरळ ह्या नांवाजिल्ल्या संस्थेचे ते आदले सचिव. सद्याक स्पंदन ह्या कोंकणी मासिकाचे ते सर्क्युलेशन मॅनेजर जावन आसात. आनी ते मुजरत ह्या कार्यावळीक केरळच्यान वेळात वेळ काडून हजर रावल्यात. हांव मागता तांचे कडेन तांणी आयच्या मानेस्तान फुलां भेटोवची. प्लीज. पयल्या सुवातेर उदयबाब देंद्रे. आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भौमानेश उदयबाब देंद्रे. आयच्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो डॉक्टर किरण बुलबुले. आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे श्री पाचू मेनन. दुसरे मानाचे सोयरे पैलू रमेश पै. पुस्तकाचे अणकारपी, इंग्लिश अणकारपी श्री के विश्वनाथ मल्ल्या. आणि अनेक मानाचे सोयरे डॉक्टर भूषण बाबू. इश्टानो, हें पुस्तक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गोंयकारां खातीर खूब म्हत्वाचें. गोंयकार सगळे जितले म्हणून इतिहासाक आमी फाटल्यान वतात तितल्या इतिहासांत ह्या गोंयचेर कितले जाणांनी आक्रमण केलें, कितले जाणांनी राज्य केलें आनी तातूंतल्यान अत्याचारय सोंसले. धर्म बदलले, कितलेशे जाणांचे कल्चर बदलले. ह्या सगळ्या त्रासांतल्यान निमाणें गोंय मुक्त जालें. पूण हो इतिहास चड करून गोंयकारांक बरोवन दवरपाची संवय ना, खूब कमी. पूण गोंयकारांक गोंया कडेन संबंदीत आशिल्ल्या भायल्या लोकांनी ह्या सगळ्या घडणुकांचेर लेखन केलां आनी ताचेर पुस्तकां बरयल्यां. गोंयांत जाल्ले धर्मांतर, कथा आनी व्यथा हें पुस्तक कोंकणींत हाडपी भौमानेश शरतचंद्र शणै हे कोचीच्यान वावुरतात. तांणी म्हाका एक दीस फोन केलो की आपणें अशें एक पुस्तक ट्रान्सलेट केलां श्रीरंगा हरीचें आनी तें इन्क्विजिशनाचेर आसा आनी आपल्याक तें पब्लीश केल्लें जाय संजना पब्लिकेशन्सान. हांवें हाजे पयलीं इन्क्विजिशनाचेर 2 पुस्तकां पब्लीश केल्या. एक भौमानेश उदयबाब हांचें व्हडलें घर, सामकें ऑथेंटीक अशें हें पुस्तक इन्क्विजिशनाचेर. आनीक ताजे नंतर मागीर महाप्रस्थान ही कादंबरी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांची ही 2 भागांनी प्रकाशीत जाल्या. हांव नकळो इन्क्विजिशनाच्या बाबतींत म्हाका कित्याक इतलें हें तें, पूण पुस्तकां म्हजे कडेन येतात इन्क्विजिशनाचेर हें हांव म्हणजे भाग्य समजता की खंय तरी ह्या इतिहासाचें डॉक्युमेंटेशन जाता, खंय तरी तें लिखीत स्वरुपाक उरप हें खूब गरजेचें. ह्या पुस्तकाचें इंग्लीश केलें तें प्रॉसेलिटिझम इन गोवा हें इंग्लिशेंत करपी श्री के विश्वनाथ मल्ल्या आज आमचे मदीं हांगा हजर आसात. ह्या शणै मामाच्या पुस्तकाचो वावर चलता आसतना म्हाका पैलू रमेश पैचो फोन आयलो की आपल्याक अशें कळ्ळां की तूं कोंकणी पुस्तकाचो कोंकणी अणकार तूं छापता आनी आपल्या कडेन ह्या पुस्तकाचो इंग्लीश अणकार आसा तो तुज्यान छापपा जाय. हांव म्हळें बरे भशेन आनंद जातलो, कित्याक ह्या पुस्तकाचे कोंकणी वाचक वेगळो, इंग्लीश वाचक वेगळो आसता. आनी ही पुस्तकां आज जरी आमी वाचन कमी जालां म्हणटात जाल्यार वचून ही पुस्तकां येवप खूब गरजेचें. आज वाचलें ना जाल्यार आनी 15 वर्सांनी कोण तरी वाचतलो आनी 20 वर्सांनी कोण तरी वाचतलो आनी तो जेन्ना रिसर्च बी कितें करतलो तेन्ना ताका ही पुस्तकां उत्तर पडटलीं. ह्या हेतून संजना पब्लिकेशन्सान आज मेरेन पुस्तकां छापपाचो वावर सदांच चालू दवरला.
पयनूर रमेश पैचो हांव खूब आभारी, कारण तांकां लागून हें इंग्लीश पुस्तक म्हाका मेळ्ळें. आनी भोवमाने शरतचंद्र शणै हांचोय आभारी, कारण तांणी संजना पब्लिकेशन्सा कडल्यान आपलें पुस्तक पब्लीश करून घेतलें. आनी खूब मोठे मनान श्री हरिजी हांणी ह्या दोनूय पुस्तकांक लिखीत अनुमती दिली आनी पुस्तकांची तोखेवणी केली. ह्या पुस्तकाचें आतां लोकार्पण करया. हांव मागता मानेस्तां कडेन की हांगा ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण जातलें. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे, मानाचे सोयरे आनी अध्यक्ष सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी मेळून ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. पुस्तकाचें लोकार्पण जालां. फाटल्यान तुमकां पुस्तकां हांगा विक्रेक उपलब्ध आसात. आज तुमकां सवलतीच्या दरांनी पुस्तकां मेळटलीं. ह्या धर्मांतराचेर किंवा इन्क्विजिशनाचेर उलोवपा सारकें खूब आयच्या मानेस्तां कडेन आसतलें. चड वेळ करनासतना हांव आमचे मदले एक मानेस्त श्री पाच्चू मेनन हांचे कडेन मागता की तांणी ह्या समयार आपलें उलोवप करचें. I have attended very few Kongre programs, and speaking in Kongre would be a little bit of botheration for me, so I'll stick to English itself, it's permissible. Sri Udebam Bendre, Dr. Kiran Gutuli, my dear friend Payanur Ramesh Pai, Sri Vishwanath Malaya, Mr. Bhave, and all the invitees present on and off the DS. It is a pleasure being invited for book release functions, as one gets to interact with authors and authorities on various subjects. It is a learning experience every day. I thank the publisher for this honor. Sri Rangahari is too tall a figure for me to comment upon or make any comments on his compositions. The very fact that his books are deemed worthy enough to be translated in various languages is proof enough of his stature and versatility as a prolific writer. Literally translations or the transposition of a text from one language to another not only requires an excellent knowledge of the source and the target languages, but also both language cultures. For there have been umpteen complaints about the translator having reproduced the original text without having actually delved into the essence of the subject, a word-to-word translation they call it. There are many who subscribe to the belief that while words can be translated into another language, one cannot use the same emotions that the original version will bring to a reader. The emotions and thoughts of the original writer do get distorted, they believe. That is the dilemma of translations. But let it be understood that translation makes the work of art accessible to the world without much play of the barriers of languages. As a reviewer said, everything depends on how we understand a language. A mere tool for communication or the assimilation of culture, history, literature and atmosphere of a place. This is the right time, I feel, for me to mention about my friend Dr. Narayan Desai, a highly revered educationist and a renowned translator who has been striving very hard to bridge the gap between Bengal and Goa. Narayan Desai sir. As a columnist for various English newspapers and periodicals, I am fortunate enough to have many of my articles being translated in Malayalam. Some years back, the Marathi daily Lokmat too carried some of my writings translated in Marathi on a regular basis. I have never had reasons to believe that translations in Malayalam and Marathi did not do justice to my original articles in English. In fact, just as much as my English articles have been appreciated, so also the translated ones for their sincerity in conveying what actually I wanted to mean. I am sure readers would appreciate the efforts of Sri Vishwanath Malya and Sri Satyanand Shenoy, who, paying a great deal of attention to the details, have done a commendable job of translating Sri Rangahari's famous Malayalam book on Goa's Inquisition, Govailem Madamatam, Kadailum Yat Vayatam, into English and Konkani.
Proselytism in Goa and गोंयांत जाल्ले धर्मांतर कथा आणि व्यथा are classical translation works and definitely deserve a read. I congratulate both of them on this monumental work. Thank you. थँक्यू सर. कृष्णानो, ट्रान्सलेशन म्हणटात ते साहित्यातली एक कठीण गजाल. स्वतंत्र बरोवप सोंपें, पूण तें दुसरे भाशेंत हाडटा तेन्ना तें लोकांक भावतलें अशे तरेन ताजो अणकार करप हें खूब कठीण. हो एक केन्नाय जाणकार सांगतात की ट्रान्सलेशन करता आसतना हो एक परकाया प्रवेश करून तें ट्रान्सलेशन करचें पडटा, जाल्यारूच तें तितलें सुंदर जाता. वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन केल्ल्याक कांय व्हडलोसो वालोर आसना, कारण तातूंतली मजा वता. पूण ही दोनूय पुस्तकां अशे तरेन ट्रान्सलेट जाल्यात की जो सोल श्री रंगा हरीन आपल्या ह्या दोनूय पुस्तकां आपल्या पुस्तकांत घाला, ओरिजिनल पुस्तकांत, तितल्याच तन्मयतेन आनी तितल्याच तत्परतेन तो सोल ह्या दोनूय पुस्तकांत आयला. हें चड म्हत्वाचें. ही पुस्तकां जेन्ना ट्रान्सलेट जालीं तेन्ना तांचें इवॅल्युएशन म्हळ्यार एक वाचन करपाचें आसता, कशें जालां म्हणटा तें पळोवप आसता. हातूंत भितर श्री पयनूर रमेश पै हांणी इंग्लिशींतलें पुस्तक आनी तांचे बरोबर श्री गोकुळदास प्रभू हांणी इंग्लिशींतलें पुस्तक मोठ्या जतनायेन तपासून पळयलें. आनीक कोंकणी पुस्तक आसा तें गोमानीस उदयबाब भेंब्रे हांणी वाचून तपासून पळयलें. आनी ह्या पुस्तकांक तांणी जेन्ना ग्रीन सिग्नल दिलो तेन्नाच ही पुस्तकां प्रिंटींग जावपाक गेलीं. ह्या समयार आमचे कडेन एक असो मनीस आसा जो मनीस हरीजी खूब लागींतल्यान वळखता अजून, आनीक ताजे बरोबर काम केलां, ताजे बरोबर संवाद जाल्यात. आनी ह्या तांकां श्री रंगा हरी हे गुरुस्थानी आसात अशें डॉक्टर भूषण भावे हांव तांचे कडेन मागतां की तांणी ह्या समयार दोन शब्द सांगचे. नमस्कार. मातशे वेले सगळे मानीस मुखार बशिल्ले सगळे मानीस, तातूंत खासा करून आमचे ज्ञानप्रिकार भाई मावजो, कोंकणी सगळे लेखक, वाचक आनी मोगी भावांनो आनी भयणांनो. रंगा हरीजी बद्दल दोन उतरां उलोवचें हांवें अशें दिनेशान म्हणलें म्हाका. हांव तांचे बरोबर काम करुना, पूण खुबदां भेटी जाल्यो आनी सादारणपणान आयच्यान एक 15-20 वर्सां पयलीं जायत, म्हाका आतां ती वर्सूय बी म्हाका सारकी याद जायना, मुंबयच्या कार्यालयांत हांव तांकां मेळ्ळो. तेन्ना पयले फावट कळ्ळें की रंगा हरीजी हे गोंयचे मूळचे म्हणून. ताच्या पयलीं तांचें नांव हांव फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय बौद्धीक प्रमुख इतलेंच जाणा आशिल्लें आनी ते केरळांतले. आनी नांवूय बी अशें आसा की तातूंत गोंया कडेन तसो संबंद ना. रंगा हरी हातूंतल्यान कांय गोंय बी दिश्टी पडना. परत तांकां ह्या सगळ्या संघाच्या सर्कला भितर तांकां रंगायत अशें म्हणटाले, तांच्या भाशेन व्हडलो भाव मल्याळम भाशेन. म्हणटकच गोंया कडेन तसो संबंद म्हाका कसलोच खबर नाशिल्लो. जेन्ना कळ्ळें आनी जेन्ना लागींच्यान एका राती भेट जाली म्हजी, जेवण जालें उपरांत आमी बसले आनी तेन्ना तांणी आपल्यो सगळ्यो डायऱ्यो म्हाका दाखयल्यो. सादारणपणान 60 वर्सां समाजा खातीर समर्पीत मनीस हो, पूर्णपणे जाका जीवन गती म्हणटात असो मनीस. म्हणटकच ताणें जे 50-60 वर्सांत कितें अणभव मेळयल्ले ते सगळे ताणें त्या डायरींतल्यान मांडिल्ले. आनी म्हाका अजाप इतलेंच खातीर जालें की ती डायरी कोंकणींतल्यान बरयल्ली, देवनागरी कोंकणींतल्यान बरयल्ली. एक अणभव, एक चिंतनां, एक विचार आनी मागीर प्रवासांतल्यो गजाली, कोणाक मेळ्ळो, खंय गेलो, सगळें तांणी विस्तृतपणान थंय बरयल्लें आशिल्लें. 5 का 6 डायरी म्हज्या म्हायती प्रमाण आशिल्ल्यो. आनी मुंबय जाल्ल्या भेटीन हांवें परवानगी मागली तांचे कडेन की ह्यो डायरी आमी गोंयांत व्हरून पब्लीश करतले पुस्तक रुपांत. कित्याक ते विचाराचें धन कशें आनी कोंकणीन बरयल्लें. आमचे दोनूय नदरेन म्हत्वाचें आमकां भाशा म्हणूनय बी आनी तांचे समृद्ध अणभव म्हणून दोनूय. आनी तांणी मान्यताय दिली. मागीर तांचो प्रवास फुडें नागपूर संघाचे जे हेडक्वॉर्टर्स आसा थंय जालो.
थंयच्यान तब्येत बरी ना म्हणून ते परत केरळ गेले. तिथल्या म्हणसर नागपूरच्या कार्यालयात कितें तरी रिनोवेशन जालें काय डागडुजी जाली आनी तातूंत तांचें सामान खंय तरी कुशीक पडलें. तातूंत त्यो डायरी आशिल्ल्यो आनी मागीर जेन्ना ते केरळांतल्यान बरें जातकीर जेन्ना कार्यालयान परत गेले नागपूर तेन्ना तांकां कळ्ळें की वायटीन सगळ्यो डायऱ्यो खाल्यात बाकीच्या सामानान. म्हाका दिसता हें तेन्नाच म्हाका ताणें सांगल्या बरोबर तांकां जी वेदना जाली काळजाक ती हांवें अणभवली, काय म्हाकाय तितलीच वेदना जाली. ते साहित्य घडये कोंकणीन येवपाक पावयलेले केरळाचें खूब मोठें शैली योगदान जें आसा, भाशीक योगदान तें आमकांय बी वाचून सगळ्यांक मेळटलें. ती वेदना काळजान दवरून तांणी म्हजे कडेन सांगिल्लें, म्हाका उतर दिलें आपूण कोंकणीन कितें तरी बरयतलो म्हणून. आनी तांणी विस्थापनाची कथा खंडकाव्य बरयलें. ते भिकुबाब आमचो नायक आसा जैत प्रकाशन, ताणें तें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. केरळाक तेजें प्रकाशन आमी केलें आनी पुस्तक तें आतां ऑलमोस्ट सोंपलां. कित्याक म्हाका दिसता 70-80 कॉपी तेजे उरले आसात. 1000 कृती काडिल्ल्यो. म्हणटकच त्या पुस्तका उपरांत सुद्दां तांच्या मनान हो आशिल्लें की आपूण कोंकणीन बरोवपाक जाय, कोंकणीन बरोवपाक जाय. आनी आयज ही 2 पुस्तकां तांची अनुवादीत जावन एक कोंकणीन आनी एक इंग्लिशीन उजवाडाक येतात. ही खूब खोशयेची गजाल. खरें म्हळ्यार पळोवपाक गेल्यार पोर्तुगीज कालखंड आसत, धर्मांतरण आसत, इन्क्विजिशन आसत, ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी बरयलां. आज पेपरांतल्यान विस्तृतपणान ताचेर बरयलां भांगरभुंयेंतल्यान. ते सगळें हांव पुनरावृत्ती करना ताची. पूण जाणी तें भोगलें स्वता आनी जाणी ते सगळ्यो यादी काळजान घेवन कशें आसता एखाद्या समुहाच्यो सामुहीक यादी आसतात, कलेक्टीव मेमरीज भितर त्यो आसतात. आनी वर्सान वर्सां युगान युगां तो समाज, तो समूह, तो समाजाचो घटक त्यो बऱ्यो आनी वायट, चड करून वायट यादी जपून दवरता फॉर जनरेशन्स टुगेदर. असो आमी जर बरोवन काडलो इतिहास जाल्यार खुबश्यांचो आमकां मेळटा. रेड इंडियन्सांचो मेळटा, सगळ्या समाजाचो मेळटा. जाका जाका पॅगन समाज म्हणलो त्या त्या सगळ्या पॅगन समाजांचो इतिहास जेन्ना दोळ्या मुखार येता तेन्ना वाचूंक मेळटा तांच्यो वेदना. आनी त्यो वेदना ज्यांच्या पुर्वजांनी हांगाच्यान व्हेल्यो, म्हणजे आमी तांकां कितें म्हणून ते भिवपुटे म्हणून, भित्रे म्हणून, कित्याक ते पळून गेले म्हणून, अत्याचार सोसूंक जावचे नात म्हणून अशें आमी समजतात. कित्याक पळून गेले? बिकॉज दे कूड नॉट फेस द एट्रॉसिटीज म्हणून गेले म्हणून. पूण दुसरी बाजू आसा ताका की म्हजो धर्म हांव बुडोवचो ना, म्हज्या धर्माचें हांव कन्वर्शन जावपाक दिवचो ना म्हणून पळून गेले. ही ताका दुसरी बाजू. एका रातयान सगळो संवसार गुठ लावन हांगाच्यान वचप. आनी खरें सांगपाचें जाल्यार गेले ते सुटले. जे पळून गेले ते सुटले. तांकां अत्याचारांक निदान तोंड दिवचें पडलें ना. फक्त शारिरीक आर्थीक कश्ट तांकां भोगचे पडले. मानसीक कश्ट घडये तांकां भोगचे पडले ना. जे गोंयांत जे उरले तांकां भोगचे पडले. मराठीन एक म्हण आसा, भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणून. सोडटा बाबा धर्म पूण तुजो तो इन्क्विजिशनाचे जातक कायदे नाकात म्हाका म्हणून. अशा तरेची परिस्थिती, अशा तरेची एट्रॉसिटीज. म्हणजे नॉर्मली आमी म्हणटात की मनीस मेले उपरांत ताचे कडली दुस्मानकाय सोंपता म्हणून. पूण इन्क्विजिशना सारक्या कायद्या भितर अशी तरतूद आशिल्ली की एखाद्या मेल्ल्या मनशाचेर जर गुन्यांव सिद्ध जालो इन्क्विजिशनाच्या कोर्टान मेले उपरांत, मनीस मेले उपरांत, जाल्यार ताजी हाडां जंय खंय मसणीन कुल्ल्यांत ती उसून काडटाले आनी ती हाडां लासून उडयताले. ताका ख्यास्त म्हणून. मेल्या उपरांत सुद्दां दुस्मानकाय, मेल्या उपरांत सुद्दां एके तरेचे ही जाणविकाय, इतले क्रूर, इतले अमानुश घडये जगाच्या फाटीचेर. म्हणजे ह्या विशयाचेर खूब जाणांनी बरयलां. आनी कशें आसता की बळजबरीन धर्म लागपाची जी प्रक्रिया आसा ताका बळजबरी नाशिल्ले, आगळिके नाशिल्ले, आमीश दाखोवन आशिल्ले, सरकारी नोकऱ्यो मेळपाचें आमीश आशिल्ले, सत्तेच्यो भाग करपाचें आमीश आशिल्ले, किंवा संपत्ती मेळटाली. म्हणजे हांवें ताची जाणी केली की तो घराच्या दारान ताणें तुळशीचो रोंपो लायला
किंवा तो लिपून शिपून मुर्तीची पुजा करता म्हणून, जाल्यार ताजी संपत्ती जप्त जाताली, अर्दो वांटो म्हाका मेळटालो. म्हणून त्या काळान इतिहास जर आमी वाचून पळयलो जाल्यार तो चाडयांचे युग आशिल्ले. चाडयो करप, शेजारी शेजाऱ्याच्यो चाडयो करतालो. एक गांव, एका गांवांतलो एक मनीस दुसऱ्याच्यो चाडयो करतालो. हे अशे तरेन चाडयां जाता आयिल्लो त्या काळार. हो सगळोच कालखंड जर आमी पळयलो अत्यंत दुबावाचो, अत्यंत एकामेकाचेर अविश्वासाचो अशें असो, आनी तातूंतल्यान एक चिवटसाण समाजा कडेन आशिल्ली. आनी म्हणून ती संस्कृताय जाका नश्ट करपाचो प्रयत्न जालो, ती संस्कृताय ह्या सगळ्या कालखंडान लोकांनी राखून दवरलेली आमकां दिश्टी पडटा. जें मत रंगा ऑरिजिनी ह्या पुस्तकान मांडलां की पॅगन कल्चर अशें संबोधून, म्हणजे आमकां तांणी कानारी म्हणलें. कानारी कित्याक म्हणलें तर ते कानारी बेटान जुंव्याचेर जे लोक तांकां दिसले, शेतकाम करपी लोक, जे काश्टी मारून आशिल्ले घडये किंवा कपडे नाशिल्ले लोक आंगार आशिल्ले, आंग वयले उगडे आशिल्ले लोक आशिल्ले, म्हणजे हे लोक कशे आसतले, हे लोक असंस्कृत आसतले, हे लोक हांकां सिविलायझेशन ना, हांकां खंयच्याच तरेची संस्कृती ना, अशे हे लोक अशें ताणें समजले. पूण जेन्ना हांगा आयले आनी वादावादी सुरू जाली, डिबेट सुरू जाल्यो, ताणें म्हळें कसले देव रे तुमचे, ज्यांची माथी हतयाची आसा, कसलो देव, कोंकण्या देव, गणपती, दर्यान बुडल्यार जाता माती. सो अशा तरेची ही जी कितें म्हणटात ती सटायरिकल हे आशिल्ली त्या वेळा वयली. तेन्ना पंडीत जे आशिल्ले हिंदू धर्मांतले तांकां विचारताले, मागीर तुमचो तो देवदूत कसो दिसता, ताका तर पक्षाचेच कोण आसा मरे. ताणें सांगचें आमचे कडेन त्रिमुर्तीची, आमचे कडेन ट्रिनिटीची कल्पना आसा. त्या बरोबर ह्या पंडितांनी म्हणचें आमचे कडेन त्रिमुर्ती आसा, ब्रह्मा विष्णू महेश. उत्पत्ती स्थिती लयाचो आमचे कडेन संदर्भ आसा. अशे तरेन प्रत्येक गोश्टीन जेन्ना पंडितां मदीं आनी पाद्री मदीं चर्चा ती वाचपा सारकी आसा. म्हणजे हे सगळें आमी वाचत जाल्यार दोन धर्मां मदीं कांय भेदूच ना अशें दिसतलें आमकां. म्हणजे धार्मीक लेवलाचेर खंयच जाचेर रंगा ऑरिजिनी उजवाड घातला की द रिलीजन ऑफ किंवा द जिजस ऑफ नाजारेथ म्हणला ताणें ताका, आनी जिजस ऑफ क्रिश्चनिटी म्हणला ताणें फरक केला दोनांनी. धर्मसंस्थांच्या बाबतींत जो अत्याचार हांगा जाला ताणी जो केला, आनी तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर हांगाच्या जाती पातींचो फायदो घेत किंवा हांगाच्या गरिबीचो फायदो घेत, हांगाच न्ही तर जगभरान. आणि म्हणून ह्या सगळ्याच एकेश्वरवादी धर्मसंस्थांनी, धर्मान न्हय, धर्म कोणाचें कांय वायट करना, जे नुकसान केलां फक्त गोंयचें न्ही. आनी ताचो संदर्भ रंगा ऑरिजिनीच्या पुस्तकान आसत किंवा प्रस्तावना जी आयझॅक बाबान बरयल्या तातूंत आसत, सगळे कडेन सेम आसता. म्हणजे महम्मद घोरीन उडयल्ली मोडिल्लीं देवळां, ताणें देवळां मोडलीं, ते एकेश्वरवादीच आशिल्ले. तांणी आमची तक्षशिला आनी नालंदा विद्यापिठां जाळ्ळीं, पुस्तकां जाळ्ळीं. जगभरान हेंच घडलां सगळी कडेन. आनी गोंयांनी बी मंदिरां जाळ्ळीं, पुस्तकां जाळ्ळीं जातलीं. पॅगन कल्चर म्हणजे आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार नुकसान कशें आसा पळयात. फक्त स्थापत्य उडयलें, शिल्प उडयलें, मुर्ती भंग केल्यो, हे फिजिकल नुकसान जालें. दुसरें नुकसान जाका टी.व्ही. कुन्नान डिनॅशनलायझेशन म्हणलें की ताका संस्कृती पासूनच तोडप पूर्णपणे. म्हणजे त्या समाजाक लोकगीत येना, लोककाव्य येना, ताका म्हणी येना, ताका ओपारी येना, ताका आल्यो येना, ताका ओव्यो येना, अशे तरेन ताका डिटॅच करून उडोवप समाजा कडल्यान. हें जें सगळी कडेन ह्या एकेश्वरवादी धर्मसंस्थांनी केलां ताजेर उजवाड ह्या पुस्तकांतल्यान घातिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणून आत्महीन समाजाक, अशे तरेचो जो आत्महीन जाता समाज, ते आपलें कांय नाशिल्लें बाबा, ताणीच कितें तरी होलियर दॅन द एटीट्यूड, की ताणीच त्या व्हायट कलर वाल्यांनीच आमकां हांगा जॉब दिले, व्हायट कलर वाल्यांनीच आमचो देश घडयलो, एक केलो, अशा म्हणपी लोकांच्या दोळ्यान अंजन घालपाचें काम ह्या सारकी पुस्तकां करतात. उलोवपा सारकें खूब आसा, पूण आयज वक्ते बी खूब आसात. पूण म्हाका हांगा संद दिली रंगा ऑरिजिनी बद्दल उलोवपाची आनी ह्या पुस्तका बद्दल थोडेशी शेअरिंग करपाची. हांव दिनेश बाबाक उपकार मानतां. आनी खरें म्हणजे दोनूय अनुवादकांचे उपकार मानपाक जाय की तांणी ही पुस्तकां आमकां कोंकणीन आनी गोंयचो इतिहास जगाक कळपा खातीर इंग्लिशीन उपलब्ध करून दिल्या. देव बरें. देव बरें करूं किशन बाब. फुडले सुवातेर हांव मागतां श्री रमेश पै हांचे कडेन की तांणी
आपले दोन विचार हांगा बशिल्ले मालगड्याक म्हजो नमस्कार आनीक भावंडांक भाव भयण्याक म्हजो सप्रेम नमस्कार. हांगा आतां गोंयचे इतिहासाचे विशीं रंगाहारीचे विशीं आयकलें आमी. हांव उलोवपाक वता दुसरी थोडी गजाल. शेणै गोंयबाब आशिल्लो. शेणै गोंयबाबा विशीं आमी केरळच्या लोकांक कशें आयकलें, खंयच्यान आयकलें. खूब पुस्तकांत परामर्श आयलो आनी एक पुस्तक अशें आसा की कोंकणी मनीस गोंयचे भायर कशें रावलो, खंय रावलो, कितें करताले, गोंयकाराचे गोंया भायले वसणूक. तें पुस्तक आमकां जेन्ना आमच्या हातांत पावलें आमकां अजाप दिसलें. अरे आमचे विशीं कोण तरी विचार करपी गोंयांत आशिल्ले, आमी सोडून आयले, आमचे म्हालगडे गांव सोडून आयले. पूण आतां कोण तर ताजे विशीं आलोचना करता, बरयता, हें आमकां पयलेच्यान खबर ना आशिल्ली. मागीर आमचो म्हालगडो आर.के. राव आशिल्लो, पी.जी. कामतराम आशिल्ले, पुरुषोत्तम मल्ले आसात. तसल्या मनशांनी तें उजवाडाक हाडलें. आनी तेन्ना ते फाटी फुडें करतना मागीर एक गजाल तातूंतल्यान दोळ्याक दिसली की त्या पुस्तका खातीर केरळची म्हायती, म्हळ्यार गोंयचे भायले एटलिस्ट एक सेगमेंट ते केरळची म्हायती शेणै गोंयबाबाक कोण दिली. तो कांय केरळांत आयला काय ना, कांय प्रवास केला काय ना, ताजेर रिसर्च कोण केलें ना. पूण म्हाका दिसता तो आयलो ना. पूण ताणें एक बरें काम केलें की कॉरेस्पॉन्डन्स केलें. आयचे भाशेन कांय मोबायल ना, ईमेल ना, पूण संवेदना चलताली. आय डोंट नो, आमचे ते काळजाचे, मोगाचे ना, ते अभिमानाचे एक नातें आमच्या रक्तांत आसा. कोंकणी मनशाच्या रक्तांत आसा. एक कोंकणी मनीस दुसरो कोंकणी मनशाक वळखता. कशें वळखता, ते विचारांतल्यान वळखता. लागीं येतना तो दिसता, ताजें वायब्रेशन मेळटा, हो आमचो मनीस. तशें ताका खूब भोगलां आसतलें. आनी ताणें म्हणलां की ताचें श्री भगवंतालें गीत ताका अवतारिका इंट्रोडक्शन बरोवपा खातीर ताणें मंजेश्वर गोविंदपै सारके कन्नड कवीक इन्वायट केलो आनी ताजें घालें, पुस्तकांत घालें. तो केरळचो मनीस हांव म्हणटा. मंजेश्वर गांव केरळाचो गांव. तो बरयता कन्नडांत आसतलो, पूण तें एक दिले गेमें जातालें. आनी मागीर कोंकणी म्हणण्यो ताणें एक पुस्तकांत परामर्श केला आनी तातूंत सांगला की S.G. नायक म्हणून एकलो आसा वैकमचो, ताणें म्हाका मदत केल्या. आय थँकफुली एक्नॉलेजींग हीज हेल्प अशें म्हणटा ताणें. सो अननोन पर्सन्स, unseen people have been responding to each other with some common elements, common thoughts, common culture, common language. आमचे डायलेक्ट्स खूब वेगळी वेगळी आसतली, पूण एक समजपी, एक दुसऱ्याक समजपी ते एक मानसिकताय, ती व्हडली मानसिकताय. डिस्पायट पासिंग ऑफ 4.5 centuries away from Goa, away from the mainstream, this is a miracle actually in the history of the mankind. हांव म्हणटा, I have not read the whole history of mankind, but I can rightfully claim, because म्हज्या परस स्कॉलर लोक, खूब पंडित लोकांनी हें म्हणलां की the culture or the language of Konkani Samaj, Konkani people is very unique, comparable only to Israel. आमचे देश सोडून भायर वचून आमी गेल्ले देशांत आमची संस्कृती, आमची भास, आमचे देव, आमचे देवळ सगळे राखून दवरपाक, ते आयडेंटिटी, अस्मिताय म्हणटात न्ही, ते अस्मिताय राखून दवरपाक आमच्या म्हालगड्यांनी जे विशेश पळयले ते साकार रुपान आज बी उरला. आनी एक गजाल सांगता, तुमी कोचिनांत केन्नाच जर आयल्यार हो जागो तुमी पळयला आसतलो, पळयले ना जाल्यार तुमी थंय करून पळयात. कोचीन म्हळ्यार नॉट एर्नाकुलम, इट इज पार्ट ऑफ फोर्ट कोचीन. थंयची एक लोकॅलिटी आसा साश्टीपरम. परम म्हणटना इट्स ए कॉम्पाउंड, या एक केरी, एक वाठार अशें म्हणटा, कॉम्पाउंड. साश्टीपरम, ते साश्टी म्हणजे हांगाची साश्टी, सालसेट म्हणटाले ते. हांगाच्यान थंय आपले मूळ काडून थंय वयले आनी थंय वाडले. ते साश्टीपरमान राविल्ले कोंकणी समाज अजून तांचो देव दामोदराक पांय पडटा, तांचें देवूळ केलां. हांगाच्यान गेल्लो दामोदर आसतलो तो, थंय बी शिव आसा.
सो ते कल्चर ते आमचे रीत रिवाज सांबाळून दवरून आयल्या. ते जाग्याचेर बोर्ड आसा साश्टी परब कळ्ळ्या आनी थंय लागीं तुमी भोंवता भोंवता थंय सगळे कोंकणी वाडो मेळटा तुमकां. कुणबी समाज आसा, सारस्वत समाज आसा, वैश्य समाज आसा, सगळे ते आसपास आसा. हांगा जशें आशिल्ले दे रिक्रिएटेड ऑलमोस्ट द सेम कल्चर, सेम नेबरहूड, सो दॅट वी ऑल फील आपलेपण. आमी गेल्ले कडेन हें हो परदेश अशें दिसलें ना, आमचीच गांवांत आमी आयल्या. आनी ते एक कॉन्फिडन्स आशिल्ल्या खातीर ताणें हांगासर सोडून गेले. आमी खंय वतात ते प्रयत्न आमी आमच्या प्रयत्नांतल्यान हांगा व्यापार केला, प्रयत्नांतल्यान आमकां अचिवमेंट्स आयल्यात. आमचो धर्म आमी सोडिनात, आमच्या धर्माक लागून आमी केले, आमच्या देवाक मागले, आमकां मेळ्ळे, आमचे प्रयत्न बी चालू दवरले, तशें केले. आनी ते दॅट ऑल्सो विदाउट एनी कायंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एनी टेक्नॉलॉजी. जस्ट इमॅजिन, आतां एक दीस मोबायल जर वायट जाले, इट इज लायक फिजिकली वी आर हँडिकॅप, आमकां कोणाचोय नंबर याद ना. सो आवर मेमरी इज ऑल लिमिटेड. त्या काळात कितलेशे मेमरी तांचे कडेन आशिल्ले, ते हार्ड डिस्काचे पॉवर कितले आशिल्ले, जस्ट इमॅजिन. रियली 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 म्हणटात. आनी आमी पॅरलल. आनीक आमचे भाशेन बी ते आयले, भाशेचे उतरार व्हरता ती संस्कृती, ती तो बेजार. आनीक ताणें भुजन बाबान सांगिल्ले भशेन ती वेदना ते घडटा आमचे उतरार. तशें एक एग्जाम्पल सांगता. आमचे प्रॉवर्ब्स, कोंकणींतली प्रॉवर्ब्स आसात. एक प्रॉवर्ब कशी आसा, तुमी वाचला आसतलें, आयकलां आसतलें. कोंकणी मनीस समुद्राचे उदक आटचें ना, समुद्राचें उदक आटचें ना. कोंकणी मनीस केन्नाय बाटचो ना. आटचें आनी बाटचें ते क्लास दवरून केला ते कोण. सो दीस हॅज अ व्हेरी डीप मिनींग. समुद्राक उदक आसा तें केन्नाय तर आटचें ना. सूर्य येवो, पावस येवो, मोड येवो, तेच भाशेन कोंकणी मनीस आपलो धर्म सोडून बाटून वचूं ना. दिस इज a feature which has come entered into our proverbs. आणि दुसरी दोन शब्द आसा आमच्या केरळांत ते कोंकणीत वळयतात ते. एक तो पाकळो आनी तो गोंगलो. आवय भुरग्याक न्हिदयतना काणयो सांगतना विश्रायता, कित्याक जस्ट ए टॅक्टिक्स, सो दॅट द बॉय ऑर द गर्ल, द चायल्ड वील बी कीपिंग सायलंट, नॉट बिकम वायलंट ऑर तो तशें जावचें ना. आनी ताका विसरायता की घोंगो येतलो, तुका व्हरतलो, तूं सांगिल्लें आयक, उलयना अशें न्हिदय, उलयना अशें राव. निवाळे खावयता तेन्ना तांकां घोंगो येतलो, बगीन खा. हू वॉज दॅट घोंगो? ते कॉन्सेप्टूच म्हाका दिसता पोर्चुगीज कोण तर पुलीसकार हांगाच्यान आयला आसतलो, ताणें पळयला आसतलें आनी तें ताका सांगलें. जस्ट फॉर अ फ्रायटनींग टॅक्टीक अशें दिसता म्हाका. आनी एक उतर आसा तें पाकळो. पाकळो मिन्स इट इज लायक अ पर्याय शब्द. अमको मनीस म्हण ताचें नांव काडचें ना, पूण ताचें कॉन्सेप्ट हें आसा की तो पोर्चुगीज पुलीस कोण तर आयला आसतलो, लॉ एंड ऑर्डर राखपी मनीस, आनी पाकळो येतलो तुका दोन व्हरतलो. दॅट कायंड ऑफ कॉन्सेप्ट ते हांगाच्यान आमी व्हेल्ले दिसता. जस्ट माय गॅस, इट इज नॉट अ बिग रिसर्च वर्क. पूण आयला असो येता. देर इज नो अदर रिजन, देर इज नो अदर लॉजिक, देर इज नो अदर circumstance how this somebody would have coined this kind of word. पाकळी, फुलाची पाकळी, वेगळो अर्थ ना. पूण पाकळो इट हॅज नथिंग टू डू विथ फ्लवर, इट इज जस्ट दीस. तशें आनीक आमचे आयेन पयलेच्यान सांगप आशिल्लें, काक्या तो गोंयाक गेल्लो रे, काक्या तो गोंयाक गेल्लो रे, गोंय सोडून येतान बापाल मामा दिकिल्ले, तो मामू येते म्हणटालो, तो मामू येता म्हणटाले. देर इज अ सॅड स्टोरी बिहायंड दीस. हें कितें, आमी हांगाच्यान शिंपटले, कोण तरी एक तरवाचेर गेले आनी एक दुसरे तरवाचेर आयलो. दुसरे दिसाचे सगळे डायरेक्शनार गेले आसतले तेन्ना वाऱ्याक लागून भायर गेले तेन्ना कोणाक तर गुगल मॅप ना, गुगल एंटिना, डायरेक्शन दिवपाक फक्त कॉम्पस आसूं येता. कोणाचे कडेन आसा तें आसा, ना तेल्या कडेन ना. आनी त्या वाऱ्याक लागून तो बावटो खंय तर दाखयता वाट तशें वता. माम म्हळ्यार मावळो,
मावळो एक उतारवाचेर गेलो, तो खंयी गेला, फुडें गेला, आमी ताच्या फाटीं वतात, डायरेक्शन ना आमकां. मावळ्यान कांय बरोवन दवरलें ना, मॅसेज सांगलें ना, मोबायलाचेर कांय धाडलें ना SMS. ताणें गेल्ले कडेन आमकां वचपाचें आमचें ध्येय. पावता कांय ना कांय गॅरंटी ना, पूण पावले. खंय तर पावले, एकलो कोचिनान पावलो, एकलो पोरकार पावलो, एकलो कोडंगलूर पावलो, आनी खंय तर दर्याच्या जागेर पावलो, पॅलिकेट पावलो. पूण मागीर तांणी तें एक टेम्पररी सेटलमेंट जालें. थंय रावचे वेळार भुरग्याक तांणी सांबाळटात आनी ताका भुरग्याक सांबाळटना आयलो काका मामाक सांगता, दाखयता, काक्या तो गोंयाक गेल्लो कित्याक तांणी ते दुबय गेलेले म्हूण विचारलें ना, की मुंबय गेलेले म्हूण विचारलें ना, वाय ओन्ली गोवा? बिकॉज वी आर रिलेटेड टू गोवा, वी केम फ्रॉम गोवा. हो भुरग्याचो मावळो गोंयच्यान आयिल्लो. ते कायद्या कडेन विचारता, तूं आमच्या मावळ्याक पळयला, भुरग्याच्या मामाक पळयला तर जाल्यार मामान कितें म्हणलें, कितें म्हणटालो तो येता म्हणटालो भुरग्या लागीं, भाच्या लागीं, भयणी लागीं येता म्हणटालो की ना म्हणटालो. सो दीस कायंड ऑफ वेदना, दीस इज एक्सप्रेस्ड बाय आवर ग्रँड मदर्स. भुरग्या कडेन निवाळेक पळयतना, निजायतना, खेळयतना सगळे आमचे संत आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या कानांतल्यान भायर पावल्यात. So this is the kind of transformation our younger generation has undergone centuries back. आणि ताजे सगळे आता शरतचित्र म्हणटात, ताजे व्यथा कथा हे सगळे पळयल्यार कितले डीप आसा, कितले संवेदनात्मक आसा हें सांगूं येता. आमचे साहित्यात आयला, कोंकणी साहित्यात हाजो प्रतिफलन जाला ना म्हण ना, पूण गोंयच्यान चड जाला जाता. महाबळेश्वर सैलान बरयला, तुमची मावजो बाबाची, दामोदर बाबाची कथा बी आयल्या, आनीक चंद्रकांत केणीची कथा आयल्या, ज्योती कुंकळकराची कथा आयल्या. कोणाचें नांव करा, सगळ्याचे लेखनांत आयल्या, उदय बाबाचे पुस्तकांत ते आयले. सो हे फर्स्ट हँड नॉलेज बाय लिव्हिंग थ्रू द पोस्ट मायग्रेशन पिरियड, ताका लागून ते आयिल्ले. आणि कर्नाटकांत येतना ते ते कादंबरी, गोपालकृष्ण पैची कादंबरी तातूंत बी आयली, मोहन पैची कादंबरी तातूंत बी आयली. आनी क्रिश्चन लोकांनी, मोहन प्रभू जशे लोक आशिल्ले असं तांणी बरयले, त्या लेखनांत खूब लोकांचे लेखनांत आयला. धर्मांतर फक्त हिंदू लोकांक जालें ना, क्रिश्चन लोकांक बी जाला, ताजी वेदना तांकां आसा, तें बी डॉक्युमेंटेशन जालां मंगळवाराक. सो अशें पळोवपाक गेल्यार it is not a divisive kind of subject we are handling. It is a unified. There is a reason to be united for one cause, for survival of the fittest म्हणतात. तशें ना, are we unfit because we did not convert, we became unfit? तशें ना. सो ते एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आमी काडून उडोवपाचें आनी आमची अस्मिताय, कोंकणीची अस्मिताय, कोंकणी मनशाची अस्मिताय ते राखून दवरून फुडें वचपाचें. ते कोंकणी परिशद आसूं दी, आनी खंयची संस्था आसूं दी, तातूंतल्यान आमकां ते फुलयता, भायर हाडटा, आमी एक्सप्रेस करतात, साहित्यांतले ते वांटून दितात, शिकून बी घालतात. आनी नवी पिळगेक ते तुमचे मागड्यांनी कितें ते सोंसलां भोगलां हें सांगून दिवपाचें खंयचे सिलेबसांत आसा म्हाका खबर ना. गोंयचे कोंकणी भाशा मंडळाचे स्कूल हांगा आसा, तांचे कांय सोशल स्टडीज सब्जेक्ट हांगा येता म्हाका दिसना. स्टेट सिलेबसांत येता खबर ना, CBSEचे खंयचे सिलेबसांत येता खबर ना, बिकॉज इट इज बेटर टू फॉरगेट अँड फॉरगीट, दॅट इज द गव्हर्मेंट पॉलिसी. हाऊ कॅन यू फॉरगेट युअर कल्चर? हाऊ कॅन यू फॉरगेट युअर हिस्ट्री? इट इज सिम्पली unethical, not advisable. Those who forget their history will never have a good past, good future. Our future is rooted in the past. Without past, there is no future. आणि हाच्या प्रेझेंटांत आमी फक्त पास्टाचे विशीं उलयतले तें बी बरें न्ही. सो वी शूड गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट, हॅव अ बेटर आउटलूक फॉर द फ्युचर अँड लिव्ह हार्मोनियसली. जस्ट लाईक आय सेड, टेक हँड्स विथ युअर नेबर, टेक हँड्स विथ युअर ब्रदर. एवरीबडी आमी आमच्या केरळांत भुरग्यांक शिकयतना एक प्रतिज्ञा, एक ओथ काडटाले ल्हानपणांत UP क्लासांत. आमी सगळे भारतीय, आमचे भारतीय म्हणजे भाव आणि बहीण. दिस वॉज द बिगिनिंग सेंटेन्स ऑफ दॅट ओथ.
आमकां तेन्ना ताजे अर्थ कळ्ळे ना, ताजे डेप्थ कळ्ळे ना. सर सांगता, स्कूल लिडर वाचून दिता, आमी तें रिपीट करता मॅकॅनिकली. बट ॲज वी ग्रो, 7तल्यान 8 पय, 8तल्यान 9 पय, आमचे विचार बी वाडटा. Our vision, our dimension, our horizon also gets expanded. And with that expansion, these thoughts also get expanded. That is what is going to be implemented in the life. All this schooling is not for A plus scoring or something like that. It is for life. आमचं जीवन कशें जीवन फुडें व्हरपाचें ताका आशिल्लें शिक्षण तें. सो त्या स्पिरिटाचेर आमी वचना. हें गोंयांत जाल्ल्या धर्मांतराचें कथा आनी व्यथा ताका खूब रेलेवन्स येता. इट इज जस्ट लायक एनी अदर बुक. टेक इट एज अ लिटररी वर्क, मे बी पार्टली फिक्शनल, पार्टली हिस्टॉरिकल. आनीक आयचे भशेन BBC आनी कोण तरी डॉक्युमेंटेशन करपाक तेन्ना नाशिल्लें. अदरवायज इट वूड हॅव बीन 100% हिस्ट्री. बट सम इमॅजिनेशन, सम फिक्शन, सम रियलिटीज लेफ्ट ओवर अँड डॉक्युमेंटेड बाय सबसिक्वेंट जनरेशन. ताज्यान इन्स्पिरेशन घेवन आयिल्लें पुस्तक. आणि म्हाका खूब बरें दिसता की दिनेश मणेरकर थ्रू संजना पब्लिकेशन इज टेकिंग इनिशिएटिव्ह फॉर येट अनदर ट्रान्सलेशन ऑफ द सेम बुक अँड दॅट विल बी इन मराठी. म्हाका दिसता ह्याच म्हयन्यात या लागींच्या म्हयन्यात विदीन अ पिरियड ऑफ 1 month इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड. अँड आय डोंट नो, आय जस्ट प्रे दॅट आय डू विश टू बी अमंग द ऑडियन्स टू विटनेस दॅट इव्हेंट. आनीक तुमकां सांगता, कन्नडान बी ताजें ट्रान्सलेशन चालू आसा. पुरते जालें ना, बिकॉज द ट्रान्सलेटर इज अ बीट हॅविंग हेल्थ इश्यू, हॉस्पिटलायज. ताका लागून थोडो कळाव जाला. नाजाल्यार ते आनी हें दोनूय एकच सभेचेर जाता आसतलें. बट इट्स अ मॅटर ऑफ टायम. आनीक असले पुस्तक, असले साहित्य खूब लोकां मेरेन पावपा जाय हें म्हाका दिसता. आनीक आयच्या सुवाळ्याक पाविल्ले खातीर आनीक आमचे रंगा हरीचे बसून सांगिल्ले भशेन म्हाका खूब आनंद जालो, खूब धन्यता दिसता. आनी हें तुमी आतां व्हिडियो पळयला आसतले, पूण तांचो रेकॉर्डिंगाचे कारणान रेकॉर्डिंगाचे वेळार थोडे डिस्टर्बन्स आयले. आनी ताका कारण हांव थंय लागीं आशिल्लो देखून म्हाका कळटा की रंगा हरीचे वातानुकूल, तुमी एअर कंडिशन म्हणटात न्ही, ताका लागून एक मशीन ऑन आशिल्लें. ताजो तो आवाज म्हाका डिस्टर्बन्स जाले. And like a drama or something, we cannot reenact the scene. इतले तो उलयतालो, म्हाका आश्चर्य दिसलें. बिकॉज म्हाका 4 दीस पयलीं ताजेर वॉट्सॅपाचेर मॅसेज आयलो. ही वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर दॅट इफ यू आर कमिंग टू रेकॉर्ड समथींग वीच आय वील टॉक, प्लीज डू नॉट कम. दीस वॉज दिस. कित्याक हांव जेन्ना उलयतां म्हाका वॉमिटींग येता. सो इट वील बी व्हेरी ऑकवर्ड इफ द रेकॉर्डिंग इज डन अँड आय एम वॉमिटींग इन द रेकॉर्डिंग. सो प्लीज डोंट कम. अशें म्हणटा हांवें दिनेशाक म्हळें कितें करपाचें. दीस इज वॉट ही इज टेलिंग. यू कॅन टेक अ रिस्क, नो प्रॉब्लम. आमकां पळोवया. आमचो सदानंद भटमाम आसा, तो आनी हांव 100 वेळा आमचे रंगाहेरी बसून मेळ्ळ्या, तांचे एडवायस घेतल्या, तांचे कडेन खूब विशया विशीं आमी उलयल्या. तेन्ना आमी थारायलें की आमी बसपाचें. आनीक जितले रेकॉर्डिंग 1 मिनीट जाल्यार 1 मिनीट, एक सेंटेन्स जाल्यार एक सेंटेन्स ताजे घरान उलोवचें. ताजो आवाज कशें आसा, तो कशें ताजें प्रोनाउन्सिएशन कितें उलयता तें तुमकां दाखोवपा खातीर इतलेंच ताण, आनी कांय ना. तें खातीर करया. जेन्ना आमी गेले ताणें हां म्हणलें, येस आय वील टॉक. ताका बारीक स्पिरीट आयलें. कितें म्हजें पुस्तक म्हज्या दोळ्या मुखार येता, उजवाडाक येता, आतां पावला. त्या संतोशान ताणें उलयलें. आनी ते एक श्लोका भाशेन ताणें 4 लायन म्हळें, हिंदीन आशिल्लें म्हळें. अब भार तुम्हारे हाथों में. It is as if he is telling me, responsibilities now lie on your hands. Whose hands? All our hands. अब भार तुम्हारे हाथों में, अब भार तुम्हारे हाथों में. So it was so inspiring, so tearful moment which we spent with him. And thank God he is now 93. We just pray that I know there are limitations of the medical faculty, everything. But still we wish and pray that he is given a longer life than what we have yet seen, and some more better works. ताचे कारण कृतीशील साहित्य आनी पळय भायर येवपा आसात ताचे कारण. ही इज अ ट्रेजर हावस. तातूंतल्यान आनीक एक पुस्तक, आनीक एक लेखन आमकां तर मेळ्ळें, आनी एक कविता, विस्थापनाची कथा, तसली एक कृती. आनी पूण परते आयले.
we will have a wonderful person, a resource person, a better tutor in our life. This is Tamam. So with this, I conclude because there is no end to memories of Gangahari if I start recalling. Because Malayalam वर्गाचे आणि तुम्ही जाणं ज्या होपाचे एक गजाल लगेन सर प्रोफेसर युनिव्हर्सिटीन कोंकणी डिपार्टमेंट हेड जावन आशिल्लो ओलिवीन गोमेसान कृष्णदास रामाचे कोंकणी रामायण पब्लिश केलें फॉर द अकॅडमिक स्टुडंट्स कम्युनिटी म्हाका ताची कॉपी मेळ्ळी अँड आय विश दॅट Gangahari गोज थ्रू दॅट पार्ट ऑफ आवर हिस्टॉरिकल वर्क ताका दिलें ताका एक संवय आसा की सिंगल सिटींग रात फाल्यां 1-2 दीस 3 दीस काडून तो पुस्तक सोंपयतालो वाचतालो आनी ताणें तें केलें आनी म्हाका फोन केलो तूं केन्ना येता म्हाका उलोवपाचें आसा गेलो ताणें काळें दाखयलें म्हळ्यार हातूंत 2 पार्ट आसा एक तें इंट्रोडक्शन पुस्तकाचे विशीं तेजें इंट्रोडक्शन ताणें बरयलें ओलिवीन गोमेसान बरयलें आनी दुसरी गजाल तें कृष्णदास रामान बरयलें आनी ताका देवनागरीन तें रुपांतर हें केलां शब्द वोकॅब्युलरी दिला ताणें एक्सप्लेनेशन वगैरे दिला सो इट्स अ व्हेरी गुड वर्क सो आय हॅव एन आयडिया यू ट्रान्सलेट द इंट्रोडक्शन टू मलयाळम आय विल ट्रान्सलेट दी रामायण इन टू मलयाळम आमकां तें एक तशें करया ओके ताका पेज चड आसा मलयाळमांत तें कृष्णदास शर्माचें पेज चड आसा तें तूं सुरू कर हांव म्हाजे फुरसतीन तें इंट्रोडक्शन करता सो ही स्टार्टेड आनीक 1-2 म्हयन्यांनी विचारपाचें खंय पावले वॉट इज द प्रोग्रेस कितले पेज जाले तर म्हाका 1 अध्याय जालो 2 अध्याय जाले 3 अध्याय जाले 4 5 अध्याय जाता ताणें म्हणलें आनी म्हज्यान जायना अध्यायची कित्याक जायना नो आय फील द रामायण वीच ही हॅज रिटन ऑर पब्लिश्ड इज फार डिफरंट दॅन द ओरिजिनल ऑर अदर वर्जन्स ऑफ रामायण सो परहॅप्स देर वॉज एन एजेंडा ऑफ बिकॉज खूब जाण सांगतात तें तोंडांनी सांगिल्लें दुसरें कोण तर बरोवन घेतलें कृष्णदास रामान तोंड पाठ करून सांगलें आसतालें हरिकथा जेशी किर्तनकार जेशी आनी दुसरें कोण तो पाद्री आसतलो आनी कोण तर आसतलो ताणें तें बरोवन घेतलें मागीर तें वेलें भायर तर तें पब्लीश जालें सो ताका लागून कितेंय तर तातूंत सम कायंड ऑफ करप्शन ऑफ आयडिया स्टोरी समथींग हॅज हॅपन्ड I do not consider it worth to be translated and published into Malayalam. So I stopped my work. This is Gangahari telling. With all due respect to Professor Thomas and Shulas. मागीर ताका दिसलें की शेणाय गोंयबाबाचे गोंया भायले गोंयकाराले गोंया भायले पासून तें मलयाळमांत ट्रान्सलेट करया लेट आवर पीपल नो बिकॉज इट रिमेन्स ए फॅक्ट आमचे कोंकणी मनशाक कोंकणी परस मलयाळम आवडटा बिकॉज आमकां स्कुलान शिकयतात कोंकणी घरान बी थोडे लोक कोंकणी उलोवपाक बदलाक मलयाळम उलयतात मलयाळम शिकयतात ताका लागून मलयाळम कम्फर्टेबल दिसता होमली मलयाळमांत ट्रान्सलेट करया ओके 1 अध्याय केलो 2 अध्याय केले पुरते जाले मागीर ते पब्लीश करच्या विशीं आलोचना करया म्हणटना ही सेड यू नीड टू टेक द मॅन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम दी कार्यालय आणि थंय सोदतना तें मेळ्ळें ना समबडी हॅज मिसप्लेस्ड हीज मॅन्युस्क्रिप्ट इन मलयाळम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्क which I regret because people sometimes ignore what others do or overweigh for something else. And unfortunately, Gangahari has become a victim of that kind of attitude, which I am unable to compensate. So, असली गजाल बी तातूंत आयल्या आनीक म्हणजे चड उलयना थँक्यू आपयल्याक आयिल्ल्याक धन्यवाद देव बरें करूं रमेश बाब आमचे मदीं आनीक एक वी हॅव अनदर व्हेरी स्कॉलरली पर्सनॅलिटी विथ अस he is a very I would say a very intellectual person and has a mastery on in Malayalam and as well as in English. He is Mr. K. Vishwanath Malya. He has translated this book in English so that all the people who know English from the world can read it. He has been trained
in translation from State Institute of Language, Trivandrum, and has secured a first class in 1973. He has translated textbooks on technical subjects for effecting change of medium of instruction from English to Malayalam. A bibliophile, a linguaphile, and a voracious reader, he has written the script of a thriller film with Goa as the background. He has translated several novels into Malayalam which are in various stages of publication. Presently, he is translating the book History of the Dakshinatya Saraswat into Malayalam. The author is V.N. Kudua. He is none other than Sri K. Vishwanath Mallya. I would request him to say a few words. The translator of today's English book, I would request him to say a few words on this occasion. Honorable President of the meeting, Advocate Sri Uday Bembre, the Jnanapita Award winner, Mr. Sri Damodar Moso, Honorable Chief Guest Dr. Kiran Budlai, Guest of Honor Sri Bhushan Bhave, Sri Pachumenon, Sri Payanu Ramesh Pai, Sri Dinesh Manekar, and other distinguished guests. I have great pleasure to be present in the midst of such an august gathering, though it is October now, and my ecstasy keeps my feet off the ground because as of today, I am also, though tiny, a star in the literary firmament in the guise of a translator. This book was originally scheduled to be released on the 60th anniversary of the liberation of Goa in December 2021. One among 100 books slated for release on that memorable occasion. But things were taken a little too easy and I missed the bus. Maybe it was for the better, as today I am the cynosure of the function as Sri Sharath is unable to attend. I have a slew of translated works up my sleeve, and now I hope I shall be able to bring out those also with some ease. After all, it is the first million that is very hard to make. Though I should have liked to speak in my mother tongue Konkani in Goa, by a strange twist, the Cochin Konkani may sound Greek to the audience, as we are yet to adopt a universal vocabulary and standard pronunciation for our ancient language. I had started translating stories I found in my non-detailed text in school days at the age of 13, but it was left to rot in my desk. At college level, I translated a story in the form of a one-act play by the great storyteller H.H. Munro, alias Saki, and boldly sent it to the renowned Malayalam weekly Madhubhumi. It was sent back promptly and it fell in the hands of my brother. Instead of encouraging my efforts at the tender age of 15, he poked fun at me and it discouraged me a lot. After I passed my engineering course in 1971, the State Institute of Languages, Trivandrum, started a translation training course to bring out textbooks at college level in all subjects because the state government had decided to change the medium of instruction to Malayalam. I joined the course, passed out with a first class, and our technical sciences group brought out 2 books within 2 months. I was just 24 at the time. At that same period, I happened to read Kantapura by the famous Indo-Anglian novelist Sri Raja Rao with the Indian freedom struggle as the background. I translated it at once and sent it to Madhubhumi Weekly, and though they were at the vanguard of the freedom struggle themselves, and Kantapura is the magnum opus of Sri Raja Rao, for some obscure reason they rejected it. I have translated 2 other titles to Malayalam, the biopic The Merchant of Bombay on the life and tragic death of one Rama Kamath in the formative years of Bombay, written by Sri K.G. Mallya and serialized in Bhavan's Journal. The other one is the book Constitution of India. Both are in the throes of publication. I have also translated a biographical novel about Dr. K.R. Bhosle, who lived in Bombay, a massagist with divine magical fingers,
who had treated Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, American President Eisenhower, the Prince of Wales of England, and even the Russian dictator Stalin, leave alone thousands of poor Indians as well. It is titled Divya Prakashi. There is a screenplay based on the novel Gold of Malabar by Mr. Berkeley Mather with Goa as the background. Lastly, I have to confide how today's event becomes doubly memorable to me, just as it happened 4 years ago in 2021. I was fortunate to join a translation mega extravaganza on the eve of my 71st birthday at TCS Thane, Bombay, which for the first time made me a lackey. Today, I am on the eve of my 75th birthday as it falls on 9th October. Yes, when it comes like a river in space in monsoon period. I most heartily thank Sir Sri Dinesh R. Manekar of Sanjana Publications for the unpremeditated bonanza. Thank you all for being present for the book release. Thank you. थँक्यू सर. या पुस्तकाचे जो कोंकणी अणकार केला ते गोमाने शरतचंद्र शणै कोचीच्यान आमच्या कार्यक्रमाक उदोवच्यान जॉइन जाल्यात. ते थंयच्यान आपलें उलोवप करतले. उपकार करून स्क्रिनी कडेन लक्ष दियात. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बहुमान्य उदयबा बेंबरे, मुख्य अतिथी डॉक्टर किरण बुडकुले, मानाचे सोयरे श्री पच मेनन, श्री पय्यनूर रमेश भाई, पुस्तकाचे इंग्लिश भाषांतर केले विश्वनाथ मल्यमाम, प्रकाशक दिनेशबाब मणेरकार, वेदीचेर उपस्थित इतर मानस्तांक आणि सदस्यांक सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. भौमान्य रंगहरी हांगेले हांवें भाशांतर करचें हें दुसरें पुस्तक. हाच्या आदीं तांगेलें कोंकणी खंडकाव्य विस्थापनाची कथा हांवें इंग्लिशींत भाशांतर केल्या. तें मणिपाल युनिवर्सल प्रेस त्यांनी प्रकाशीत केल्या 4 वर्सां आदीं. सागा ऑफ द अपरूटेड म्हणून. त्या पुस्तकाचे आणि ह्या पुस्तकाचे विशयांत थोडी समानताय आसा. सान आसूनय तें खंडकाव्य प्रभावी आशिल्लें आनी हें पुस्तक तरी खऱ्यांनीच म्हत्वाचें. त्या पुस्तकांत संक्षिप्त रुपान सांगिल्लीं कांय कार्यां ह्या पुस्तकांत सविस्तर सांगलें. हें पुस्तक भाशांतर करूंक हांव जेन्ना भौमानस्त रंगहरी तांचे कडेन परवानगी मागली तेन्ना रोखडीच त्यांनी खोडखोशेन म्हळ्यार अनरिजर्वड हॅपिनेस म्हूण तांणी बरयलां, म्हाका अनुमती दिली. त्या खातीर हांव ताचे कडेन आभारी आसा. तांकां धन्यवाद सांगता. संजना पब्लिकेशन्स आनी उजवाडा हाडचें म्हगेलें हें 3रें पुस्तक. हाच्या आदीं एक भाशांतर काव्यकृती सामाजीक नीती काव्य गुच्छा तांणी उजवाड आयला. तशीच अंतर्नाद म्हळ्यार म्हगेले आद्य कविता समाहाराचे रुप्योत्सवी आवृत्ती तांणी उजवाड हाडल्या.
ह्या खातीर भोवमान्य दिनेश बाब मणेरकार हांकां हांव धन्यवाद सांगता. म्हगेले भाशण जर वचून तातूंत योग्य तेसले सुदार करून भोवमान्य उदयबाब भेंब्रे हांणी म्हजेर व्हड उपकार केला, तांकां हांव धन्यवाद सांगता. हें पुस्तक गोंयांतले तशेंच गोंया भायलेय वाचकांक आवडटलें अशी हांव आस्त धरतां. तुमकां नमस्कार. कार्यावळीक मुखार वतना हांव मागतां आयचे सुवाळ्याच्यो मुखेल सोयऱ्यो भोवमान्य किरणबाई बुडकुले हांचे कडेन तांणी ह्या समयार आपल्याले विचार मांडले. आयच्या ह्या दोनूय पुस्तक विमोचनाच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमान्य ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, म्हजे वांगडा ह्या कार्यावळीक माचयेर हजर आशिल्ले सगळे मानेस्त आनी सभाघरांत हजर आशिल्ले सगळे उपस्थित. सभाघरांत खंय तरी एक आत्मीक खोस मनाक भोगता. जो जो व्यक्ती हांगा हजर आसा तो एक तरेच्या कितें तरी आपणें जाणून घेवचें की खरें काय फट आसतलें, एक भूतकाळ म्हणटा तो कसो आसतो, ह्या उत्सुकतायेन हांगा आयिल्ले लोक आसतले आनी एक तांचे भितर एक सत्य जर बरें गोडान गुंथलायिल्लें नासलें जाल्यार सुद्दां ताजो आस्वाद घेवपाची तांक आसतली अशे लोक हांगा आशिल्ल्यान म्हाका खरेंच खोस भोगता. योगायोगान एक याद जाता. कांय वर्सां फाटीं म्हाका दिसता ती चड करून साहित्य संमेलनाची अशी एक कार्यावळ आशिल्ली. सारकी याद जायना पूण सावड्डे कुडचड्यार आशिल्ली. म्हणजे तातूंतय हांव भाशण करता आसतना म्हाका तसोच एक समारोपाचो वेळ आशिल्लो आनी उलयतना मेजकेच लोक आशिल्ले आनी हांवें तेन्ना म्हणिल्लें की म्हाका एका उर्दू शेराची हांगा याद जाता की कवी म्हणटा, दिल खुश हुआ मस्जिद वीरान देख के. मागीर फुडें कितें सांगिल्लें आनी योगायोगान तेन्ना ज्या पुस्तकाचेर ज्या कवितेचेर चर्चा जाल्ली ताचेर मागीर खूब आरती परती अशी वाद विवाद हें तें जाल्लें आनी कविता खूब सुंदर आशिल्ली. योगायोगान म्हाका दिसता ती राजळ पवाराची कविता आशिल्ली. सो जेन्ना उणी अशी दिसपी फिजिकली उपस्थिती आसता तांचे म्हाका दिसता तांचे पासून वचपी जे साद प्रतिसाद आसा ते खूब पयस वता. आनी एक गजाल म्हाका हांगा जाणवली की कोंकणी मनीस चड करून गोंयचो मनीस, कारण भायले कोंकणी मनशाक हांव तितलो वळखना, भायले म्हणजे आमचे पासून पयसाविल्लो राबित्यान आसा ताका. आमचे भितर म्हाका दोन गजाली दिसून येतात. एक म्हणजे आमकां सुरक्षीत असो वाठार आसता थंय वचपाक आवडटा. हांव फक्त सुरक्षीत फिजिकली म्हणना पूण बौद्धीक नदरेन मानसीक नदरेन जो चॅलेंजींग आसा थंय आमकां वचपाक आवडना. आमी कडेर रावतात आनी पळयतात कोण तरी फातर उडयतलो आनी मागीर आमी पळयतले. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयच्या ह्या पुस्तकाचो उक्तावण सुवाळो जे पुस्तक वाचतले तांचे खातीर नक्कीच एक दोळे उगडपी असो खीण जातलो. दुसरी गजाल, आमी खूब फाटी कार्यावळी पुस्तकां पळयता आसतना आमगेली एक मान्य किंवा स्थित अशी विचार करपाची चौकट आसता किंवा जाचे कडेन आमी नैतीक नदरेन बांदिल्ले आसात अशी बौद्धीक वाट आसता. त्या सेक्युअर वाटेक आसतले तेच आमकां वचून आयकन दिसता. ते परते परते रिएंडोर्स म्हणटात आमी अधोरेखीत पुनरअधोरेखीत करून घेवपाक आमकां धादोसकाय दिसता. आनी ते करनात तेन्ना आमकां मातसो हुस्को आसता की वेगळे वाटेन वचून पळयलें जाल्यार म्हज्या पांयांक झुल्ल लागतली ती घरा वतकीच मागीर म्हज्या पांयपुसण्याचेर उरतली काय म्हणून. ह्या सगळे तरेचे समज आनी अपसमज फोडून काडपी जर खंयचें पुस्तक आसलें जाल्यार म्हाका दिसता तें हें वाचून म्हाका जाणवलें. पुस्तकां
विमोचन करपाचें आसा आनी हांवें येवचें अशें दिनेश बाईन म्हळें तेन्ना खरेपणान म्हाका पुस्तकाचें विमोचन सुवाळ्याक वचपाक नाका दिसता. म्हजे कडेन कांय नवें सांगपा सारकें नासता. ताका लागून म्हाका वचून हांव त्या लेखकाचेर पासून अन्याय करता अशें खूब फाटी दिसता. आनी शक्यतो पणजे बी आसलें जाल्यार वचून केन्ना केन्नाय पुस्तकाचेर बरें पुस्तकाचेर आयकता, ना जाल्यार चडशे युट्यूबार आसल्यार खूब धादोस जावन बरें करून समारंभाचो आस्वाद घेता. आज फक्त दिनेश बाईन आपयलें म्हणून येतलें अशें म्हळें. जेन्ना पुस्तक म्हज्या हातान पडलें तेन्ना म्हाका दिसलें इट इज गोईंग टू बी अ चॅलेंज. हें पुस्तक म्हजे खातीर एक आव्हान आसतलें. दिनेश बाई हांव पुस्तकाचेर उलयना, पूण एक थोडेशें म्हजे नदरेन आयलें तें सांगता. ह्या पुस्तकान 2 गजाली सामक्यो स्पश्ट आसा. बरोवपी जो लेखक आसा ताचे बद्दल हांगा विस्तारान सांगलां, पूण तें म्हजे कडेन कांयच नाशिल्लें. पुस्तकान जें आसा तितलेंच आशिल्लें. तरीकूय हांव म्हणटा हांव त्या लेखकाक फक्त विस्थापनाची कथा हें बरोवपी रचनाकार इतलोच वळखता. तांचे भितर एक प्रांजळपण आसा, एक तरेची कॅन्डीड अशी विरोधात तशी वृत्ती स्कॉलर म्हणून आसा ती हांगा खूब दिसून आयली. आनी आपलो जो भूतकाळ आसा त्या भूतकाळाची आपल्या फाटल्या पिळग्यांची पावलां जेन्ना ताकत्या तव्याचेर पडिल्लीं आसतात आनी तांचो सोद आपणें घेवपाचो आसता तेन्ना म्हाका दिसता एक बौद्धीक, नैतीक आनी मुख्य म्हणजे भावनीक समतोल सांबाळप खूबच कठीण. इनफॅक्ट हांव अशें म्हणन की आमकां आमच्या काळांत हें करप खूब कठीण जाता. हें अतिशय कठीण अशें कसरतीचें काम त्या लेखकान खूब बरें केलां. ताणें खंयच आपल्यालो जो विचार आसा किंवा विचारांची तवंक आसा ताजी अनिश्ट छाया बरपाचेर पडून दिली ना. थोडी सया ताजी पडटली, पूण ताणें एक जतनाय घेतल्या की आपूण बरयता तें इतिहासीक अशें तरेचें बरप आनी ताका वेगवेगळ्या सुत्रां कडल्यान ताका एक तरेन ऑथेंटिफिकेशन दिवप हें गरजेचें हेंय ताणें लक्षांत घेतलां. बरेचशे ताणें दिल्ले संदर्भ आमचे वळखीचे, थोडे आमी पळयिल्ले लोक, वाचिल्ले लेखक आनी तांकां आवडपी अशें जे एक कोंकणी इतिहासकार. हांव तांकां कोंकणी म्हणटा, म्हाका खबर ना ते गोंयांत आशिल्ले जाल्यार स्वताक कोंकणी इतिहासीक म्हणटाले आशिल्ले, गोंयकार म्हणटाले आशिल्ले, पूण ते म्हणजे लक्ष्मीकांत बेंद्रे. ताणें जी 2 पुस्तकां हांगा वापरल्यात ती दोनूय पुस्तकां हांवें वाचल्यात आनी म्हाका खूब अजाप जाला की एक तरेन पदवी पदव्युत्तर अशें तरेचें शिकप नासतना एक त्या खातीर जी पठडींतली शिकोवपाची पद्दत आसा ती नासतना पासून आमगेले म्हालगडे काय बरे तरेन संशोधनात्मक बरप करताले. हातूंतल्यान खूब उर्बा म्हाका मेळ्ळ्या जी PhD शिकून किंवा शिकोवन केन्नाच मेळपाची ना. ती शेणै गोंयबाबान तर आदी दिल्ली, पूण अशें तरेची त्या पुस्तकाचो ताणें उपयोग खूब केला. आनी रुई गोमेश पेरेर सारके जे आदरणीय स्कॉलर आमी मानतात, आतांच हांव उदय बाबाक म्हणटालें, तुमकां बी कितलें दिसता म्हाका तांचेर एक तरेन वाचना फुडें खूब मनाचेर एक सावळी धरिल्ली भशेन दिसता इतिहासाची, जातूंत संशोधन बी करपाक कोणाकूय थाकाय मेळत अशे तरेचे संदर्भ तांणी घेतले. आनी तांणी जाका आमी पंथ म्हणटात, पंथाचे विचार, धर्माचो विचार, धर्म म्हणजे धारणा ह्या अर्थान धर्माचो विचार आनी संस्थागत धर्म प्रसार ह्यो गोश्टी पूर्णपणान वेगळ्यो धरून तांचे विचार. इतलेंच न्हय जाल्यार पुर्तुगेजान गोंयांत येवन गोंय काबीज करून उपरांत पळय जें चक्र सुरू जालां कोंकणी मनशाच्या विस्थापनाचें आनी बाकी सगळ्याचें, ताजे आदीं बी ज्या तरेचो धर्म हांगा आशिल्लो येशूचो ताका ताणें खूब व्हड धरला. आनी हाजे वेल्यान तांकां म्हज्या लक्षांत एक आयलें की मनीस जेन्ना खरोखरच एक बौद्धीक न्यूट्रॅलिटी, एक तटस्थताय घेवन कसल्याय गोश्टीचो विचार करता तेन्ना ताका कुंडो आनी भात वेगळे करूंक येता. ताका कुंडोय न्हयकारपाची गरज नासता आनी भातूय बी ना सॉल्व जालां अशेंय म्हणपाची गरज नासता. हें दिसून आयलें. थोडेशें दोनूय पुस्तकां म्हाका मेळ्ळीं आनी दोनूय पळोवपाकूय बी मेळ्ळीं. दोनूय अणकार खूब मन लावन तन्मयतायेन दर एका अनुवादकान केल्यात. कोंकणी अनुवाद वाचता आसतना वाचतल्याक चड गजाची मजा येतली कारण आपल्या भाशेंत वाचता, पूण हांगा मुजरत म्हाका सांगून दिसता की इंग्लीश अणकार आसा तो खूबच सरस जाला आनी तातूंत भितर चड करून हांव काय मल्याळम वाचना, म्हाका खबर ना कितें आसतें,
पूण वाचता आसतना लेखकाची जी मनोधारणा म्हजे भितर जाल्या तातूंत दर उतराक तांणी एक ज्युस्ताज्युस्त अशें प्रतिरचन करून दाखयल्लें आसा अशें काय दिसता. उदाहरणां म्हण दोनच देखी दिता. एक कडेन खंय तरी पुस्तकांत एक संदर्भ येता केरळांतली शैक्षणीक जी पद्दत आसा थंय कशें की विशिश्ट संस्थांनी ऑथेंटिकेट केले शिवाय फाटलो इतिहास शिकोवंक मेळना आनी ताका लागून सरकार कितें करता एक धांवतें स्टेटमेंट तातूंत कसल्याच तरेचे कोणाचेर काय आक्षेपार्ह ना. इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फॅक्ट. पूण तो इंग्लिशीन आनी कोंकणीन तुमी जेन्ना तुलना करतात तेन्ना लक्षांत येता की तातूंत शिक्षण हें उतर आसा पळय तें तांच्या हातूंतल्यान इंग्लिशांतल्यान चड प्रकट जालें. तांकां एक्झॅक्टली कितें म्हणपाक जाय हें इंग्लिशांतल्यान बरे तरेन तुमी धरलां आनी ताका लागून देव बरें करूं. तशेंच एक कडेन एक मॉरल प्रुडरी इन कोट्स उतर येता. एक फ्रेज येता खूबच लक्षणीय आसा ती कोंकणी परस इंग्लिशीन चड बरी जाल्या. कोंकणीन ती नैतीक कृती म्हणून आयल्या पूण ताजे खातीर एक अति सवळेपणाची धारणा पळय आसता कोणाचे दुसऱ्याच्या बौद्धीक मताक किंवा तागेल्या एक्झिस्टन्साक ताच्या अस्तित्वाकूच फोडून काडपा फाटली ती इंग्लिशीन चड बरी आयली अशें म्हाका दिसलें. आनी एकदां दिसलें हें अशें खरें जाल्यार खबर ना पूण मनान आयलें तें सांगप म्हाका योग्य दिसता की कदाचीत इंग्लीश अणकाराचोय थोडोसो उपेग कोंकणीन जाला आसत काय ते दोनी वेगवेगळे स्वतंत्रपणान जाल्ल्या नकळो. पूण जे पळय हिस्ट्री वायट वॉश बी आसा ते इंग्लिशींतल्यान कोंकणीन आयिल्ले भशेन दिसलें. इट कॅन बी दॅट इट इज कंप्लिटली इंडिपेंडंट ऑफ ईच अदर बट आय फेल्ट सो. हाजो अर्थ कोंकणी अनुवादाक कमी लेखपाचो न्ही पूण अनुवाद पासून करता आसतना कितली कठीण आसता आनी एक एक फावटी ज्या भाशे कडेन आपली इतली संवकळ नासता शैक्षणीक नदरेन बरोवपाची संवकळ नासता तेन्ना अणकारप्याक तें हाडपाक कितलें कठीण जाता हें हांव कोंकणी अनुवादाचें उदाहरण दिवन सांगूंक सोदतालें. ह्या उलट इंग्लिशीन आमचे कडेन उतरावळीची संवकळ आसता आनी ज्युस्ताज्युस्त जथापद वाक्यां हाडूंक जातात आनी हें तांणी खूब बरे तरेन केलां. वाचता आसतना इंग्लीश मात्तूय जड दिसना. खूबच सुंदर तरेन तांणी बरयलां अशें म्हाका दिसलें. श्री रंगा हरी हांणी कितें सांगलां पळय तें वाचप्यांक ताजो आस्वाद घेवपाचो आनी आपले पुरतें थरोवपाचें एक दिसून येता की तांचे मुखार एक स्पश्टता आशिल्ली आपल्याक कितें कितें सांगपाक जाय. हाका लागून जरी ती गोंयांत जाल्ले धर्मांतर अशी म्हणून माथाळो घेवन ही कृती आयली तरीकूय ताजे संदर्भन आसा कॉन्टेक्स्चुअलायझेशन खूबच बरें जाता आनी तें करपाक तांणी बरीच जतनाय आनी अभ्यास केल्लो दिसून येता. जे पुर्तुगेज सरकाराचे तथाकथीत त्या वेळा वयल्या राजांचे जावं वायसरॉयान धाडिल्ल्या पत्रांचे जे उल्लेख आसात ते आमकां हातून आयिल्ले संदर्भ कितले पातयेवण्या जोगे हे दाखोवन दितात. ताका लागून कितें आसा तेन्नाचे सत्ताधारी जी संस्था आसा ती धर्माची संस्था आसा ती आनी इतिहासकार ह्या तिगायचो एकत्रीत असो फोक ताणी बरयलो ताजेर सतत उरता. ताका लागून आमकां फाटीं फुडें वचून पळोवंक जाता. अर्थात बरयता आसतना मदीं मदीं कांय गोश्टीचे परत बरोवप पुनरावृत्ती अशी कांय विचारांची जाता ती गरजेची. पूण ताणी गोंयच्या इतिहासाक एका वेगळ्याशा नदरेन पळयलो. ताका लागून गोंयांतूय त्या धर्मांतराक आनी त्या तरेच्या सत्तेक प्रतिकार जालो काय हाजी आमकां थंय धुंडाळणी घेवपाक मेळटा. पुस्तकाचे 3 वाटे पडटात. एक म्हणजे खंयच्या खंयच्या प्रकारांनी जालें तातूंत भितर धर्मांतर म्हणजे इन्क्विजिशन आनी ताका जोडून कितें कितें आयलें ताजे मागीर समाजान कशे तरेन ताका प्रत्युत्तर दिलें आनी समाजाचें पुनरुत्थान तांकां दिसून आयलां काय तें कशे तरेचें हाजी एक ताणी आमकां देख कशी दिल्ली आसा. तुमी म्हजो वाचून ताजो आस्वाद घेवचो. खरें मुखेल सोयरे म्हणटरीच हें सगळें सांगपाचो म्हजो उद्देश आसूंक फावना पूण म्हाका दिसता मुखेल सोयरे बी म्हणटी अडेचे पाटावेले दागिने आसतात. खरेपणान आपूण पुस्तकाचो वाचक आनी दुसरे आपले कडल्यान एक अपेक्षेन पळयतले ताका लागून हें म्हजे कडल्यान सांगप अनिवार्य आशिल्लें अशें म्हाका दिसता आनी तें खूबच बरें. निमाणे कडेन एक उगडास सांगता हांगा बशिल्ले कडेन म्हाका जालो गोंय मुक्त जातरी 40 वर्सां जातरीच म्हाका दिसता इन्स्टिट्यूट मिनेज रागांजान एक गोंयच्या संस्कृतीचेर आनी इतिहासाचेर काय एक उलोवणी दवरिल्ली श्रृंखलाच दवरिल्ली
आनी तातूंत भितर एक उलोवप आसलें, योगायोगान म्हाकाय तें उलोवपाक मेळिल्लें. तेन्ना हांवें जाका आमी एक्रोनीम म्हणटात, म्हणजे आद्याक्षरांच्या वरवीं, तेन्ना इट वॉज कॉल्ड गोवन कल्चर. पूण आज म्हज्या लक्षांत येता वॉट आय मेंट एज गोवन कल्चर देर वॉज एक्चुअली कोंकणी कल्चर. आनी डिस्कशनान कोंकणीच कल्चर म्हूण तें आयिल्लें. हांवें म्हणिल्लें इट वॉज अ पुअर रिच कल्चर. पुअर इतल्या खातीर P फॉर पर्सिवियरन्स, O फॉर आउट ओरिएंटेशन, ओपननेस, R फॉर रेजिस्टन्स, आनी रिच एक तरेचें रेजिलियन्स, की आपूण धर्मांतरीत जावन पासून आपल्यालें कितें नीज तें धरून रावपा खातीर पळय जें रेजिलियन्स आसा तें प्रतिकारा परस वेगळें तें. आनी तातूंत भितर एक म्हाका आयचें आतां याद जायना पूण कित्या खातीर घाल्लें तें, आनी CNEH अशें आशिल्ली, पूण ह्यो गोश्टी म्हाका आतां बशिल्ले कडेन याद जाल्यो. आनी म्हाका दिसलें की हय अशे तरेन खूब लोक खूब कडेन विचार करतात. आनी हे सगळे विचार, ज्यो विचारधारा जावं धारणा जावं आयडियोलॉजीज आमकां एकठांय हाडटात किंवा पयस व्हरतात, तांकां कडेक सारून ते आमच्या तोंडाचेर जावं दोळ्या मुखार पडिल्लीं झापडां शीं आसा ती कडेक सारून एक स्कॉलर म्हणून ह्या पुस्तकाक पळोवप हें आमचें केवळ नैतिकच न्हय तर मानवीय कर्तव्य पासून ठरता. एक उपेक्षीत आनीक कश्टांतल्यान तिगिल्लो समाज म्हणून आनी तातूंतल्यान आमी सांबाळून दवरिल्ली आमची भास म्हणून हें व्हडलें काम तांणी केलें. तांकां हरियट्टन अशें म्हणटात. सो म्हाका दिसता आमी तांकां हरियट्टन म्हणून पाचारूंक जाय. आनी त्या खातीर हांव तांच्या वावराक नमन करतां. तुमी सगळे मुजरत वेळ काडून इतलो वेळ हांगा बसून आमची मतां आनी विचार आयकले तुमकांय देव बरें करूं. आनी तुमी म्हाका आपयलें खूब भोवमान जाल्ले भशेन दिसलो. ह्या पुस्तकाक बरो फुडार लावून हाजेर खूब चर्चा जावं, हाजेर खूब खंडन मंडन जावचें अशें मागता. तातूंतच ताजेर यश आसा. एक लास्ट टिप्पणी उरली मास्तर म्हणून ती सांगूंक जाय. हें आनी कसलीं कांय पुस्तकां आसात हातूंतल्यान कोंकणीतली जी इतिहासीक कल्पीत नवला, हिस्टॉरिकल फिक्शन आसा ताजो परतून एक फावट कस लागतलो अशें म्हाका दिसता. ह्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. हें ऑथेंटीक ट्रूथ अशें हांव म्हणना, बट इट इज नॉट ऑथेंटीक अशें हांव सांगना. तो तुमी स्वताच्या भुजांचेर घेवपाचो भार देव. देव बरें करूं किरणबाई. आतांच किरणबाईच्या उलोवपांतल्यान श्री लक्ष्मीकांत बेंद्रे हांचो उल्लेख आयलो आनीक तांचे कॅथोलिकांचे धर्म प्रसाराचे मार्ग हें पुस्तक एक सादारण आनीक म्हयने भितर तुमचे भेटेक येवपाचें आसा. तांणी जशें तें पुस्तक बरयलें ताजे परसय चड अभ्यास करून आनी सफल रितीन उदय बाबान व्हडलें घर बरयलें. इन्क्विजिशनाचेर एक इन डेप्थ स्टडी त्या पुस्तकांतल्यान मेळटा. हांव मागता आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष भौमानेस्त उदय बाब बेंद्रे हांचे कडेन तांणी तांगेले विचार. भौमानेस्त प्रोफेसर किरणबाई बोरकुले, मानेस्त रंगा हरी हांच्या पुस्तकाचे इंग्लीश अनुवादक भौमानेस्त के विश्वनाथ बाब मल्ल्या, मानाचे सोयरे भौमानेस्त प्राचार्य भूषणबाब भावे, भौमानेस्त पाचूबाब मेनन, भौमानेस्त पयनूर रमेश बाब पै आणि प्रकाशक भौमानेस्त दिनेश बाब मळेरकार. सभागृहांत आशिल्ले भौमानेस्त साहित्यकार, अध्यापक, मानेस्त भयणीनो आनी भावानो, नमस्कार. मानेस्त रंगा हरी हांकां केन्ना मेळप जालें ना, पूण आमी फोनार उलयले आनी फोनार उलयतकच गोंयचे विशीं आनी गोंयच्या इतिहासा विशीं जो तांचो इतिहास आसा, केरळांत वा कर्नाटकांत जे लोक पावले तांचो, ते विशीं तांकां कितली आस्था आसा आनी जाण जावन घेवपाची इच्छा आसा तें कळून आयलें. हे दोनूय अनुवाद जाल्यात
ते खूब गरजेचे आनी उपेगाक पडपा सारकें आसात अशें म्हाका दिसता. इंग्लिशीची गरज ह्या पासत आसा की हो विशय फकत गोंयकारां पुरतो उरूंक जायना. हो एक नदरेन आमच्या देशाचो आनी कांय वाट्यान मनीस जातीचो इतिहास वांटो त्या इतिहासाक. म्हणून त्या नदरेन हो इतिहास इंग्लीश भाशे वरवीं संवसारांत जितलो पयस पावता तितलो पाविल्लो बरो. आनी इंग्लीश ट्रान्सलेशन कितलें बरें सांगपाक ऑथॉरिटी आसता आमची प्रोफेसर किरणबाई, ताणी सर्टिफिकेट दिलां म्हणटकच हांव आनी त्या विशीं वेगळें उलयनासतना विश्वनाथ बाब माल्ल्या हांकां परबीं दिता. आनी शरतचंद्र बाब शेणय जरी आमचे मदीं नासले हांगा आज, तरी तांकांय परबीं दिता. तांणी आपल्या कोंकणी अनुवादांत एक प्रयोग केल्लो आसा जो प्रत्येकान वाचून पळोवचो. ते केरळांत रावतात, तांची कितल्यो पिळग्यो केरळांत गेल्यो आमकां खबर ना. ते उलयल्ले आमी आयकले पूण आमकां सारकें पुरायेन समजलें ना. ही गजाल खरी. पूण अणकार करतना तांणी एक भोव बरो प्रयोग केला. गोंयांत आमी जी प्रमाण कोंकणीची शैली वापरतात त्या शैली कडेन जाता तितले लागीं येवपाचो प्रयत्न केल्लो. थोडो फ्लेवर केरळी शैलीचो आसा आनी तो आसप बरो. पूण गोंयकाराक वाचतना हें पुस्तक केरळांतल्या एका लेखकान अणकारीत केलां अशें मानपाची गरज ना. इतलें सोंपें आनी बरे तरेन तो अणकार ताजो जाल्लो आसा. देखून ह्या दोनूय अणकार करप्यांक हांव परबीं दितां आनी हो वावर ताणें असोच फुडें व्हरचो अशें मागतां. आमच्या गोंयच्या इतिहासांत कांय दुख्खदिण्यो गजाली आसात, कांय दुख्खदिणी प्रकरणां आसात. एक प्रकरण हें धर्मांतर, दुसरें प्रकरण हाचे फाटोफाट आयिल्लें इन्क्विजिशन, तिसरें दुख्खदिणें प्रकरण 1684चो कायदो ज्या कायद्या वरवीं कोंकणी भाशेचेर आनी कोंकणी संस्कृतीचेर आवड हाडली. कोंकणी भाशा नाक करून उडोवपाचो कायदो केलो हो म्हाका दिसता जगांतलो एकमेव कायदो. साम्राज्यवादी जावन गेल्यात, जाणी कितल्योश्योच आपल्यो कॉलोनीज केल्यात. मेक्सिकोंत म्हणटात स्पेनान सगळ्यो तुमच्यो भाशा नश्ट केल्यो, आज मेक्सिकोंत फक्त स्पॅनिश चलता. अशीच गजाल आफ्रिकेंतले कांय कॉलोनीची आसा. पूण कोणें कायदे केल्ल्याचें आयकूंक ना. हो घडये एकमेव कायदो आसत 1684तलो जातूंत पुर्तुगेजांनी कोंकणी भास मारून उडोवपाचो प्रयत्न केलो. तें घडून आयलें ना. ताजो थोडो प्रभाव पडलो, ही गजाल वेगळी, म्हणून कोंकणी भाशा इतिहास. पूण जर त्या कायद्याचो पुरायेन प्रभाव पडिल्लो जाल्यार कोंकणी म्हणटा ती आज गोंयांत तरी जी उरची नाशिल्ली ती मागीर कर्नाटकांतल्या आनी केरळांतल्या लोकांनी सांबाळची पडटली. ह्या पुस्तकांत जी माहिती दिल्या ती ऑथेंटीक आसा. आनी ऑथेंटीक कित्याक म्हणटा हांव, हांगा झेवियर सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च आसा पळय, त्या सेंटराचे अध्यक्ष जावन गेल्यात एक जेजुईट पाद्री डॉक्टर डॅरियो मेंडोन्सा. बनारस हिंदू युनिवर्सिटींत शिकल्यात आनी तांचो प्रबंध आसा तो ह्याच विशयाचेर. त्या प्रबंधा वेल्यान तांणी एक पुस्तक प्रकाशीत केलां, कन्वर्जन अँड सिटिझनरी. त्या पुस्तकांत जें कितें दिल्लें आसा आनी हातूंत जें कितें सांगिल्लें आसा हातूंत व्हडलोसो फरक ना.
म्हणटकच एक जेजुईत पाद्री जे कितें सांगता तें जर ह्या पुस्तकांत आसा, वेगळे भाशेंत जायत वेगळे सूत्रांनी जायत जाल्यार ह्या पुस्तकाची ऑथेंटिसिटी वेगळे तरेन प्रूव करपाची गरज पडची ना अशें म्हाका दिसता. हें धर्मांतर जालें कित्याक हो एक प्रश्न आसा. ब्रिटिशूय आमच्या देशांत 150 वर्सां रावन गेल्यात, तांणी धर्मांतर केल्लें आयकूंक ना. ताजे पयलीं मुसलमान राजवटीन केलां वा लोकांनी केलां. पुर्तुगेजांनी कित्याक केलें हाजी इतिहासकार 2 कारणां सांगतात. एक कारण राजाक दिसतालें की आपणें धर्मप्रसार करून आपल्या साम्राज्यांतल्या किंवा कॉलनींतल्या सगळ्या लोकांक क्रिस्तांव करप म्हणजे मोठें पुण्य जोडप. आनी म्हणून पुर्तुगेज राजान पोपा कडेन करार केल्लो, पापसाहेबा कडेन, जो आनी खंयच्याय देशांत घडला अशें हांवें तरी वाचूंक ना. हरशीं व्हॅटिकनाची एक संस्था आसा, प्रोपागंडा फिदे म्हणून, जिचें काम धर्मप्रसार करपाचें. पूण हांगा पुर्तुगेज राजान सांगलें की ती संस्था नाका. त्या संस्थेक जे कितें अधिकार दिल्ले आसात ते सगळे म्हाका दियात. पापसाहेबाक सांगलें आनी पापसाहेबान ते दिले. सगळे अधिकार म्हणजे कसले? धर्मप्रसार कसो जावचो, कोणाक खंय बिशप म्हणून नेमचो, ताका कसलें काम दिवचें, कशे रितीन धर्मप्रसार जावचो, हे सगळी आंखणी करपाचो आनी ती एग्जिक्यूट करपाचो अधिकार हो पापसाहेबान पुर्तुगेज राजाक दिलो. आनी म्हणून ती प्रोपागंदा फिदे ही संघटना आसतना पुर्तुगेजांनी पाद्रोआद नांवाची आनीक एक संघटना केली धर्मप्रसाराक. पाद्रोआदू पुर्तुगेज उतरले आनी त्या पाद्रोआद संघटनेन हो सगळो धर्मप्रसाराचो वावर चलयलो. जातूंत गोंयकार चडशे आशिल्ले ते युरोपियन पाद्री. खूब फाटी एक गैरसमज जाता जेन्ना कोणूय धर्मांतराचेर वा इन्क्विजिशनाचेर उलयता तेन्ना कांय लोकांची एक समजणी जाता की आमकां दोश दितात काय, आमच्या पुर्वजांक दोश दितात काय, कित्याक काडटात हो विशय वस्तू ना. आमच्या गोंयकार क्रिस्तांव भावांनी आनी भयणींनी स्पश्ट समजून घेवंक जाय की हातूंत तांचो वांटो नाशिल्लो. इनफॅक्ट ते ह्या प्रकरणाचे बळी आशिल्ले चडशे जण. आनी उपयोग कसो करताले, उपयोग केलो ना असूनय गोंयकारांचो केलो. तांकां पाद्रीपणाची दीक्षा दिली ना, शिक्षण दिलें, दीक्षा दिली ना. आनी युरोपियन पाद्रींनी तांकां वापरले आपली प्रवचनां आनी आपली शिकवण कोंकणी भाशेन लोकांक सांगपाक. तांचो उपयोग केलो, तांचो वापर केलो. म्हणटकच खंयच्याय क्रिस्तांव गोंयकाराक वायट दिसपाची गरज ना की धर्मांतराचो वा इन्क्विजिशनाचो विशय येतकच आपले कडेन बोट दाखयतात काय म्हणून ना. म्हणजे हांगा प्रश्न दोश दाखोवपाचोय ना आनी कोणाचो सूड घेवपाचोय ना. सूड घेतले जाल्यार आमी युरोपियन पाद्रीचो घेवंक जाय, पूण त्या 16व्या-17व्या शतकांतल्या खंय सोदूंक वतले तांकां? त्या मातयेक लागून माती जाली आसतली तांची. म्हणटकच ही प्रकरणां पडून हें खरें. हाजो अभ्यास करतना इतिहास ह्या नदरेन हें करूं लागता सगळें हें इन्क्विजिशन. कारण हाजे जे परिणाम जाले हाका लागून जे आमचेर घाय पडले तांची खिणां अजून आमच्या
समाजाचेर आसा. अशें आसलें तरी ह्या विशयाचो अभ्यास करपाची गरज. कोणूय म्हणटलो म्हणटलो न्ही म्हणटात कित्याक हें फाटलें उचपून काडटात. घडलें तें घडलें इतिहासांत. म्हणटा इतिहास हो विशय हायस्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान युनिवर्सिटींतल्यान भायर वचून आसा न्ही तो विशय शिकयतात न्ही. आनी शिकयतात जाल्यार ताचे फाटल्यान कितेंय तरी कारण आसूंक जाय न्ही. हो इतिहास आमकां खबर आसपाची गरज आसा. आनी गरज ह्या खातीर आसा की हो इतिहास आमकां बोध दिता, आमकां शिकयता खंय कशी चूक जाता आनी ती कशी टाळची. त्या चुकींतल्यान समाजाचें केदें मोठें लुकसाण जाता, मनीसजातीचें केदें मोठें लुकसाण जाता, हो बोध आमकां हो इतिहास दिता. म्हणून ताचो अभ्यास जावपाची गरज आसा. कसलो बोध दिता हो धर्मांतराचो इतिहास, धर्मांतराचो आनी इन्क्विजिशनाचो. धर्मकोल हें वायट. धर्मकोल मनशा मदीं फकत कोडूपण न्हय, मनशा मदीं दुस्मानकाय निर्माण करता, मनशा मदीं झुजां लायता. क्रिस्तांव धर्मकोल्ली आनी मुसलमान धर्मकोल्ली हांचे मदीं क्रुसेड्स जाल्यो, लढायो जाल्यो, वॉर्स जालीं. तो इतिहास आमचे मेरेन पाविल्लो आसा. म्हणटकच हें धर्मकोल अशें मनशाक करूंक लायता. त्या खातीर हें धर्मकोल टाळपाची गरज आसा. हो एक बोध आमकां हो इतिहास दिता. दुसरो बोध असो की राजकारबारांत वा राजकारणांत धर्मकारण घुसयतकच कशी वाट लागता. राज्याची, देशाची, संवसाराची तें आमकां कळटा. आनी हें फक्त अशिक्षीत समाजांतूच घडटा अशें ना. अमेरिके सारक्या ज्या देशांतल्या लोकांक आमी सुदारिल्लो समाज म्हणटात थंय बी आज हें चलता. थंयची डोनाल्ड ट्रंपाची रिपब्लिकन पार्टी व्हायट सुप्रेमसी आनी क्रिश्चनांनी ही भुमिका घेवन राजकारण करता. आमच्याय देशांत धर्माचो वापर करून राजकारण करपी लोक आसात. हें वायट. कारण हाजे परिणाम वायट जाल्ले आमकां इतिहास दाखयता. पूण त्योच चुको परत करतले. इतिहास प्रश्न विचारता तो हो इतिहासूय आमकां कांय प्रश्न विचारता. ज्यो चुको जाल्यो आनी ज्या चुकांक लागून लुकसाण जालें मनशाचें, देशाचें, मनीसजातीचें, त्योच चुको परत परत करीत रावतले. रावचे ना जाल्यार हातूंतल्यान बोध घेयात आनी शाणे जायत. तरी म्हणटले कांय लोक हय सगळें खरें, तरी तें उस्तुचें कित्याक. सभाग्यानो, उस्तिले बगर लोखंड मेळना, उस्तिले बगर भांगरय मेळना. आमच्या आर्किओलॉजिस्टांनी उस्तूंक नाशिल्लें जाल्यार हडप्पा संस्कृती मेळची नाशिल्ली, मोहनजोदडो मेळचो नाशिल्लो, सिंधू संस्कृतीचो पत्तो लागचो नाशिल्लो. कोणी तरी तें उस्तिलें म्हणून मेळ्ळें न्ही तें. म्हणजे इतिहास हो उस्तुचो पडटा जाण जावपाक कितें घडलें आमच्या पुर्वजांच्या बाबतींत आनी तातूंतल्यान बोध घेवन फुडें वचचें. आतां गोंयचें धर्मांतर हो एक मातसो वेगळोसो विशय जाता जनरल धर्मांतरा परस. कारण धर्मांतर जनरल अर्थान संवसारांत खूब कडेन जाला, खूब कडेन जाला, खूब देशांनी जाला. भोव करून ज्या जाग्यार साम्राज्यवादी पाविल्ले आनी कॉलनी स्थापन केल्ल्यो थंय तर तें जालां. आमच्या देशांतूय जालां आनी खंय कडेन, फक्त गोंयांत न्ही. धर्मांतर उत्तर हिंदुस्थानांत हिंदूचें मुसलमान धर्मांत जालां आनी दक्षिण भारतांत आनी पूर्वोत्तर राज्यांनी हिंदू धर्मांतल्यान क्रिस्तांव धर्मांत जालां.
गोंयांत जाला, कर्नाटकांत जाला, केरळांत जाला आनी पुर्वोत्तर राज्यांनी जाला. मेघालय, मिझोराम, नागालँड ही सगळीं राज्यां क्रिस्तांव लोकांची राज्यां. पूण एक फरक आसा आनी ती स्पेशलिटी फक्त गोंयच्या धर्मांतराक लागू जाता. आनी ती वेगळेपण किंवा खाशेलेपण म्हळ्यार गोंयांत फक्त धर्म बदलून रावले ना पुर्तुगेज, त्या धर्मा बरोबर संस्कृती बदलपाचो प्रयत्न केलो. थंय चड प्रस्न उप्रासले. जे प्रस्न कर्नाटकांत वा केरळांत उप्रासले ना. हांगा हांवें सांगलें तशें 1684 पयलो आघात केलो तो कोंकणी भाशेचेर, कित्याक भास ही संस्कृतीची बुन्याद. मागीर जेन्ना धर्मांतर, मागीर न्ही ताचे पयलीं जेन्ना धर्मांतर जालें तेन्ना कायदे कसले केले, तुवें जेवण रांदतना रांदूंक जाय तें आमचे भशेन, तुजे भशेन न्ही. हिंदू शीत शिजयतना मीठ घालना, पूण इंग्लिशनाचो कायदो तुवें मीठ घालूनच शीत शिजोवंक जाय. हें कोणाक हिंदूक न्ही, जे कन्वर्ट जाल्ले तांकां. तुवें पुडवें बिडवें न्हेसूंक जायना, चोळो घालूंक जायना, माथ्यार टोपी घालूंक जायना. तुवें पॅन्ट, शर्ट आनी जॅकेट घालूंक जाय. तुवें कसल्योच आदल्यो चालीरिती पाळूंक जायना. आदली संस्कृती, आदले सगळें विसरून वचपाचें. कारण तूं आतां केवळ क्रिस्तांव जावंक ना, तूं पुर्तुगेज जाला. ह्याच काळांत कोंकणे म्हणटा तें उतर आयलें. आतां आज तें गोंयांत गोंयटा हिंदू ह्या अर्थान, पूण मूळचें तशें न्ही तें. आज घडयेक कांय क्रिस्तांव कुटुंबांनी उलयता आसतना तें कोंकण्यांगेर अशें म्हणप जाता, आनी आमी हिंदूय उलयतना क्रिस्तांवांगेर म्हणटात. पूण तसो अर्थ न्ही ताजो. मूळ अर्थ असो की जाणें धर्मांतर केलें वा जाका करचें पडलें जबरदस्तीक लागून, तो पुर्तुगेज जालो आनी उरलो तो कोंकणो. कोंकणो हें उतर जाणें आपलो धर्म, आपली संस्कृती सांबाळ्ळी, तो कोंकणांतलो मनीस, तो कोंकणो. म्हणटा इतिहासांत हीं उतरां अशे तरेन वाटिल्लीं मेळटा. तर हांव सांगूंक सोदतां तें अशें की पुर्तुगेजान 2 हेतूंनी हें धर्मांतर केलें. एक हांवें सांगलें तशें राजाक दिसलें की अशें करतकच आपल्याक पुण्य मेळटलें, आनी म्हणून ताणें बापसाहेबा कडल्यान सगळे अधिकार घेवन पाद्रोवाद म्हणटा ती संघटना स्थापन करून धर्मांतर केलें. दुसरें कारण जें डॉक्टर डेल्यू मेंडोन्सा खूब स्पश्ट रितीन आपल्या पुस्तकांत सांगता, हें तांकां एकनिश्ठ प्रजा जाय आशिल्ली. एकनिश्ठ प्रजा. आतां एकनिश्ठ प्रजा कशी निर्माण करतले? फक्त धर्मविरू म्हणून एकनिश्ठ प्रजा जायना. एकनिश्ठ प्रजा जातली जाल्यार राजाचो धर्म तो प्रजेचो धर्म, राजाचो भेस तो प्रजेचो भेस, राजाचें जेवण तें प्रजेचें जेवण, राजा कितें करता वो राजाचो लोक, पुर्तुगेज लोक कितें करता तितलेय जो मनीस हो करता, तो एकनिश्ठ प्रजा जावन पावतलो. आनी त्या एकनिश्ठ प्रजेची गरज आशिल्ली, कित्याक साम्राज्यवाद वाडोवपाचो आशिल्लो, साम्राज्य वाडोवपाचें आशिल्लें. आनी सुरवातीच्या काळांत बदल घडटाले. जो 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 जाणें धर्म बदलून क्रिस्तांव जाला तो घडये हिंदूंनी मानून घेतलो जाल्यार परत हिंदू जातालो. हें जावचें न्हय म्हणूनय कायदे केले आनी रुल्स केले. आनी कोंकणीचेर जो आघात केलो तोय बी ह्याच कारणा खातीर की कोंकणी हो हिंदू आनी भाटयिल्ल्या क्रिस्तांवां मदलो दुवो. ह्या दुव्याक लागून दोगांय भितर संपर्क येतलो, तो संपर्क येवंक जायना.
तो संपर्क येतकच हळूहळू तांकां हिंदू धर्मांत कितें जाता तें कळटलें आनी घडये तांकां पयलींच्यो यादी येवन ते परत हिंदू धर्मांत वचूंक सोदतले, तांकां आडावपा खातीर हो प्रयत्न जालो. हो जो इतिहास आसा की कित्याक लागून धर्मांतर जालें. आतां पुर्तुगेजाची इच्छा भोव आशिल्ली जायत की जितलोय प्रदेश आपले कडेन आसा, गोंय, गमाव आनी दीव, तांची इंडिया पुर्तुगेज म्हणटकीर तितलीच. गोंय, दमण आनी दीव ह्या तिनूय प्रदेशांनी जो लोक आसा तो पुरायेन क्रिस्तांव जावचो, जें घडलें ना. आनी जे क्रिस्तांव जाले तेय बी पुरायेन पुर्तुगेज जाले ना. जो प्रयत्न पुर्तुगेजांनी केलो तो समाजाच्या वयल्या थरांतल्या एका ल्हानशा सॅक्शना पुरतोच प्रभावी उरलो. जे घरांतूय पुर्तुगेज उलोवंक लागले, जे पुर्तुगेजा भशेन वागूंक लागले, जे घरांत पुर्तुगेज दास करूंक लागले, पूण हें एक ल्हान सॅक्शन. एक व्हडलें सॅक्शन आसा जांचो फक्त धर्म बदलला, पूण अजून संस्कृतीच्या दृश्टीन ते कोंकणी लोक आसात, ते पुर्तुगेज जावंक ना. ह्या विशयाचेर उलयतना एक खंत म्हाका उक्तावंक जाय आनी ती हांव पब्लिकली उक्तायता इतल्याच खातीर की आमकां ती खबर आसची. पुर्तुगेजांनी हें सगळें केलें आनी कितलीं वर्सां केलें? 450 वर्सां न्हय. पुर्तुगेजां कडेन 250 वर्सां फक्त 4 तालुके आशिल्ले: तिसवाडी, बार्देस, साश्ट आनी मुरगांव. बाकीचे 7 तालुके 250 वर्सां उपरांत तांचे कडेन पावल्यात. म्हणजे थंय धर्मांतर आनी इन्क्विजिशन लागू जावंक ना. जे गोंयकार क्रिस्तांव जाले किंवा जावंक जावचे पडले, त्या पुर्तुगेजांनी इतिहासांत सांगला त्या प्रमाणे साम, दाम, दंड, भेद सगळे उपाय वापरले आनी अशे तरेन जबरदस्ती केली की जाका लागून तुका उपाय ना म्हणून लोकांक धर्म बदलचो पडलो. एक दोनूच इन्स्टन्सीस सांगता जी बरी इंट्रस्टींग आसा, ज्यांचेर स्वतंत्र रितीन कादंबऱ्यो बरोवंक जाता. एक इन्स्टन्स अशें आसा की कांय भुरगे एक बोट घेवन न्हंयेत गेले आनी मस्ती केली दिवाडेचे. तांकां धरले पुलिसांनी, तांकां धरून हाडून काजळेक दवरले आनी काजळेक क्रिस्तांवांनी रांदिल्ल्यान जेवण दिलें. आनी त्या वेळा वयली सामाजीक रूल असो की जो तें जेवण जेवता तो वाडटा. म्हणजे हे भुरगे क्रिस्तांव जाले. आतां काजळेंत आसा थंय हांकां आवय बापूय मेळूंक वताले. भुरगीं क्रिस्तांव जाले, आवय बापूय हिंदू उरल्या. कशें करप आतां? सोल्युशन कितें? म्हणटा भुरग्यांनी सांगलें सुचयलें आपल्या आवय बापायक, तुमी जर क्रिस्तांव जायत आमी सगळीं एका कुटुंबात बरोबर रावंक शकतात म्हणून. आनी ते आवय बापूय जाले भुरग्यांच्या मोगाक लागून. नाजाल्यार तुटले न्ही संबंद. ते संबंद तुटचे न्हय म्हणून ह्या आवय बापायन तें आयकलें आनी तें मान्य केलें. हें एक इन्स्टन्स. आनी दुसरी इन्स्टन्स आसा सोडण गांवाची, सोडण बेटालें. थंय एक लग्न जालें, पूण तें लग्न कायद्या प्रमाणे जालें ना. तेन्नाचे जे कितें कायदे आशिल्ले त्या प्रमाणे जालें ना. कायदो मोडून लग्न जालें हिंदूचें. म्हणटकच त्या घोव बायल पळय कोण आशिल्ली तांकां धरून व्हेली, लग्न जाल्ली तांकां. आनी तितल्यार रावले ना. कोणी कोणी तांकां मदत केली. कुटुंबांत कोण कोण लोक त्या लग्नाक गेल्ले किंवा ज्यांची सहमती आशिल्ली तांचेरय बी एक्शन घेवपाची तयारी सुरू जाली. आनी चोडणच्या लोकांक कळ्ळें की ते एक दीस चोडणं येवन कारवाय करपाचें आसात म्हणून. चोडणच्या लोक जमले आनी फुडाऱ्यांनी उपाय सुचयलो, ठरयलो. ते येवपाचे ज्या दिसा आशिल्ले त्या दिसा सकाळीं वचून हे धक्यार उबे रावले फुडारी.
आनी ते देंवतकच तांकां सांगलें की पळयात तुमी कसलेच कश्ट घेवं नाकात आमचो सगळो गांव क्रिस्तांव जावपाक तयार आसा आनी सगळे कोंकण चोडन देट त्या जोडप्याच्या लग्ना पासून क्रिस्तांव जाले स्वेच्छेन आतां जाल्यार स्वेच्छा म्हणा हाका किंवा जाय जाल्यार इनडायरेक्ट जबरदस्ती म्हणा अश्यो गजाली घडल्यात ह्या इतिहासांत जबरदस्ती जाल्या निमाणे कडेन एकच मुद्दो मानून हांवें सोंपयता की खूब लोक अजापतात की उत्तर भारतांत दिसपट्टी झगडीं झुजां जायत आसा धर्माच्या नांवान गोंयांत सगळें शांत आसा गोंयांत हिंदू आसात क्रिस्तांव आसात मुसलमान आसात फाटलो हो इतिहास आसा धर्मांतराचो आनी इन्क्विजिशनाचो तरी आसतना गोंयांत शांती कशी तरी आसतना गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव हार्मोनी कशे रावतात हो प्रश्न विचारतात ताजें उत्तर तांकां सर्वसामान्य मनीस दिवंक पावना पूण इतिहासाचो अभ्यास करीत जाल्यार तांकां जाप दिवं येता जांचेर जबरदस्ती जावन जांणी धर्म धरलो ते दुखी आशिल्ले ते कांय तांणी आक्रोशान पळोवंक ना जांकां आपलो धर्म सांबाळपा खातीर आपलो गांव सोडून दुसरे कडेन वचचें पडिल्लें तेय दुख्खी आशिल्ले म्हणल्यार दोगूय समदुख्खी आशिल्ले एकाच कुटुंबांतलो एक भाव हिंदू उरलो एक भाव क्रिस्तांव जालो भाव क्रिस्तांव जालो भयण लग्न करून दुसरी गांवांत दिल्ली ती हिंदू उरली रक्ताचें नातें थंय तुटना जालो रक्ताचें नातें उरलें न्ही तें भाव भयणीचें आनी भाव भावाचें त्या नात्यांतल्यान आयची गोंयची शांतताय आनी हार्मनी रिलिजियस हार्मनी उरल्या तशें जर घडूंक नाशिल्लें जाल्यार ती उरचें नाशिल्लें की दोगूय समदुख्खी जाले दोगांकूय एकामेका विशीं सिंपाती उरली तें नातें उरलें रक्ताचें आनी म्हणून आज गोंयांत आमकां ही रिलिजियस हार्मनी दिश्टी पडटा आनी देखून ह्या इतिहासांतल्यान जर आमी बोध घेतले तर होच बोध घेवंक जाय की ही रिलिजियस हार्मनी तिगोवन दवरपाची गरज आसा आनी ती तिगोवन दवरली जाल्यारच गोंय सारक्या देशांत भारता सारक्या देशांत शांतताय आनी संवस्थताय उरूंक पावतली देव बरें देव बरें करूं सायब खूब वैचारीक डेप्थ आशिल्लें उलोवप जालें आतां कार्यावळीक निमाणे कडेन एक सरळ मानेस्तांक मोगाची भेट मागता अंधश्या बाय कडेन की ताणें ही मोगाची भेट तांचे मेरेन पावोवप पयले सुवातेर आयच्या सुवाळ्याच्या अध्यक्ष भोवमानेश उदय बाब जाले आयच्या सुवाळ्याच्यो मुखेल सोयऱ्यो भोवमानेश किरण बाय बुलफुले आयच्या सुवाळ्याच्या मानाचे सोयरे भोवमानेश पाचू बाब मेना आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे डॉक्टर भूषण भावे पुस्तकाचो इंग्लीश अणकार करपी भोवमानेश के विश्वनाथ मल्ल्या आणि निमाणे कडेन जांकां लागून दोन पुस्तकांनी छापिल्लीं कांय ते पयनूर रमेश इश्टानो कार्यावळीक तुमी ओदोवच्यान 3.5 वरां सावन ह्या कार्यावळीक हजर रावले त्या खातीर तुमचे उपकार तशेंच आयचे सगळे मानेस जे हांगा वेळाक वेळ काडून हजर रावले तांचेय मनाकार्ज सावन उपकार म्हजें सूत्रसंचालन कशें जालां हांव नकळत एक गरज म्हणून हांवें आज हें सूत्रसंचालन केलां गोड मानून घेवचें कितें चुकलें जाल्यार माफ करची कित्याक जांकां सूत्रसंचालन सांगिल्लें ताची कितें तरी अडचण जाली देखून हांव हांगा उबो रावलो संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन तुमकां नवीं नवीं पुस्तकां भेटयली येतलीं हें
हांव उतर दितां. आयची कार्यावळ तुमकां युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटली. घडये मुखावेले 1-2-3 दिसां भितर ती अपलोड जातली. संजना पब्लिकेशन्स म्हणून सर्च केलें जाल्यार तुमकां ती कार्यावळ पळोवपाक मेळटली. सगळ्या मानेस्तांक परतून एक फावट मानेस्ता कडेन परतून एक फावट उपकार मानता आनी आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता.